सोम्यान चलिल्ली ताच्या क्रिस्ताच्या पाशांवाची वाट आमी नियाळटा. ह्या कुर्सवाटीक तुमकां मोगोसो स्वागत मागता. दया करून हांगासर मुखार जागो खाली आसा. तें आशिल्ल्या थोड्या स्वयंसेवकांनी हांगासर लोकांक धाडिजे मुखार आनी फाटींत रास पडचे न्ही. दया करून मुखार हांगा जस्तो जागो खाली आसा मुखार येवन तुमची बसका स्विकार करीजे म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. आनी हांगासर बसोंक बांक खाली आसा. दया करून बसा आनी ह्या देवस्तुतेंत होत बरी तुमी वांटली जावंक तुमकां आपोवणी दिता. आमी सगळीं उबी रावया. मुजो सिसांव कोणा शेता आपणाक सिनकार करून दी. कुरेस आपलो कांदार घेवन तो फाटल्यान मुजा येवं दी. कुर्सातय हांव पातयेनी दवरता. पिडे शिडेन क्रिस्ता दुकान हांव कुर्सा पटलून धरता. सर्विलें प्रार्थन. मोगळा जेजू तुवें समकल्ली ती कुर्साची वाटी हाडूंक वेच्या पयलें हांवें म्हज्या पातकाचें वजन काडूंक तुजी काकूळट आनी बोगसाणें मागतां. म्हज्या जेजू बापाचे कुशेक कल्तिमान घालना. तुजो कुरीस घेवन तूं कलवार दोंगराक सोडलोय आनी कुर्सार मरोन आमकां नव्या जिविताचो बरवसो दिलोय. तुवें समकल्ली ती कुर्साची वाट सलवणीची न्ही, बगार जैताची. म्हज्या जिवनांत कश्ट संकश्ट येतना तुजे परी हांवें ते धैर्यान स्विकार करूंक ह्या कुर्सा वाटे मुखांतर म्हाका तूं आदार लाभय. आमेन. तुजो कोणा शेता सिनकार करून दी. कुरीस आपलो कांदार घेवन तो फाटल्यान मुजा येवं दी. कुर्सातय हांव पातयेनी दवरता. पिडे शिडेन क्रिस्ता दुकान हांव कुर्सा पटलून धरता. पयले हांव जेजू मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. येसू मियां जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेन कुर्सार सडयलाय सगळो संवसार. जेजू पिलातान म्हजेर मरणाचें फर्माण वाचलें. ताणें म्हाका जरबादांनी मारून सोडचो म्हूण निर्धार केलो. सो देव मुखेल्यांक समाधान करूंक पिलाताक असाध्य जाल्ल्यान तांचे कुशे प्रकार आनी आपल्या हुद्द्याच्या आशेन म्हाका निरापराध्याक मरण फावो मेळ्ळें. म्हज्या बापाचे कुशे प्रमाणे मनीस जावन हांव ह्या संवसारी आयलो आनी ताचें रगत आनी ताचें राज हांवें परगट केलें. ह्या खातीर म्हाका मरणाचें फर्माण दिलें. हांव जेजू निरपराधी. ताका मरणाची शिक्षा दिवचें तसलो अपराध ताणें करूंक नातलो. सगळां बरें करीत तो गेल्लो. ताणें बरें केल्ल्या लोकांनच ताका कुर्साचें मरण फावो मेळ्ळें. जेजू म्हज्या भावंडानो, जगेत निरपराधी जाल्ल्या म्हाका घडलां तें तुमच्या जिवनांत घडलां जावंक पुरो वा मुखार घडोवंक आसतलें. तुजो इश्ट वा तुजो सूख म्हणलो एकलो तुजेर फट अपराध मांडटलो वा तुजे विशान घडपाक तुजो मान काडूंक प्रयत्न करतलो तेन्ना तांचे पासत म्हज्या बापा लागीं तूं मागणें. मोगळा जेजू सगळ्यांनी म्हाका सांडून घाल्ल्या वेळार तुजेर हांव दीस लायतां. म्हज्या सैबाची अस्कतकाय वरवीं म्हजी जिबेन आनी करनेन हांवें आदरलीं सर्व म्हजी पातकां बक्षी. सुम्या काकूळ तामची कर. सुम्या काकूळ तामची कर.
सदी माये मक्तब कारकन से गाय मुझे कारसान कुरसार मिल्या जिसचे जिनीच्या सुरदेसानी सोम्याच्या त्या मेठानी सुमको तोलो हाव गयानानी एक सुरो हाव नाही सोमी आसा मुझे तय ताची संगी आसताना उपगोण माका बोगोना जिनीच्या सर्दिसानी सोम्याच्या त्या मेटानी सुमको तोलो हाव गयानानी. दुसरे ते सांग जेजूच्या कांदार कुरीस देतात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेन कुरसरवीं सडेलाय सगलो संसार. जेजू कुरिसक मनसोन इलो जेसू गुर्तो सोरांक आनी कुणी घरांक तो फावो पूण आज तो अक मानसो कुरीस म्हज्या कांदार दिवंक हांवें कितें अन्याय केला. निरापराध्यांक कुरीस दिवचो न्हीत गी पूण हांव तो मोगान स्विकार करतां. हांव देवाच्या पुताची केळकुळां जाली ताका जरबान मारलें ताचेर तेंपी उडयली कांट्याचो मुकट ताच्या मस्तकार सणसिलो बरादी कुरीस ताच्या कांदार चडयलो बिरमोत कथाबीण देवाच्या शेडयेक एक अपराध्याक जाल्लो तो जेसू कुरीस लावलो. जेसू तुज्या जिवितांत कस्त वरां येताना ती सुकय नाका. ते मुखार येवंक आसा त्या समस्यांची खंत करिनाका. तुज्या दुडवाचेर तूं पातये नाका. बगर कुरीस व्हांवोन चलच्या म्हाका पळय. मागणें मोगळा जेजू इस्तांनी म्हाका सांडून घाल्ल्या वेळार म्हजे कुडीचें त्राण उणें जावन हेरांची म्हाका गरज पडटना म्हाका निराशी जावंक सोडिनाका. हांवें म्हज्या कश्टां वेळार तुजेरच पातयेवंक म्हाका कुरपा दी. सुमिया म्हज्या जिवितांत कश्ट येताना हांवें धैर्य सांडिन अशें म्हाका तूं राख. सुमिया काकूळ तमची कर. सुमिया काकूळ तमची कर. सदी माये मागता उपकार करून से काय म्हज्या काळजांत कुरसार मेल्ल्या जेजूचेर तुजे रावपाक येता जेजू मोगाळा. तुजे रावपाक येता जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडां मुजे आयल्या वेळा तुजे रावपाक येता जेजू मोगाळा. तिसरेच ते सांग जेजू पयले पावटी कुर्सा बंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेन कुरसरवीं सडेलाय सगलो संसार. जेजू ह्या बरादी कुर्साच्या जडायन हांव पडलां. हांव नित्राणी जालां बुकेलां तानेलां म्हजे कुडींत जावचे आटाबेटेतून येणाय. म्हजे मानसीक कश्ट तुका समजनांत हांवें देवाचो पूत तरी नलिसायेच्या मरणा बली जाता. म्हाका फुडें वचूंक सकत ना तरी हांवें उठोवंक जाय आनी कुर्सार मरोंक बापाची खुशी करूंक जाय. हांव सरसक्तिवंत देव असक्त जावन तुळीन पडलो. जरबादांच्या मारांनी अस्क जाल्ले कुडीचेर वोवंचो बरादी कुरीस जेजू धरणीर शेवटावंक लागलो. ताचो स्पिरीत बळादीक आसलो तरी ताची गूढ नित्राणी जाल्ली. हे ताच्या पडण्यात जेजू आमकां संदेश दिवन सांगता. जेजू आज तूं ह्या स्पर्धात्मक संवसारांत जियेताय. तुजी योजना सबार आसात. आज तूं हर एका शेतांत यशस्वी नांव किर्ता शेताय देखून तूं अधिकाराक हुद्द्याक ओगळिकेक वेळ आनी पयशे विबाडताय. पूण हांव तुका सांगता सतान आनी नितीन तूं चलशी जाल्यार खंडीत तूं जैत जातलोय. मागणें म्हज्या जेजू कलतेपणाचो शेगूण तूं म्हाका तुज्या पडण्या मुखांत शिकयताय. पुताक तूं पाताक तूं कांठळताय पूण पातक्यांक तूं द्वेशिनाय. मगर पुटलून दन बोगसूंक तयार आसाय. सोम्या सत्तान आनी नितीन चलोवंक म्हाका धैर्य दी. सोम्या काकूळ तमची कर. सुमिया काकूळ तमची कर. सदी माये मागता उपकार करून से काय म्हज्या काळजांत कुरसार मेल्ल्या जेजूचे क्रिस्त सोमोक्तो कसो तो अटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीत मेन नासलो क्रिस्त सोमोक्तो
कावणे तावून कुर्सा पोरयांक मोग ताणे केलो मोगा सुसंस्कार ताणे मोगान आमकां दिलो क्रिस्त मोग तो. चवथेच ते सांग जेजू आपल्या दुखेस्त मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सावरवीं सडयलाय सगलो संवसार. जेजू म्हजे माये तुजो पूत हे रितीन कश्टतना आनी कुरीस घेवन मुखार वचूंक पेसडतना तुका भोगचिकंत हांव समजता. म्हज्या बाळपणांतावन म्हज्या पासत तुवें जायतें सोंसलां मतींत आठयलां आनी काळजांत जगोवन दवरलां. पूण म्हज्या कुर्सा प्रमाणें मनशाकडेची सोडवण करीची म्हूण म्हज्या बापाची खुशी हांव जें बाळ मरयेच्या गर्भांत मल्लें गर्दनाच्या कावणेंत उसवाड देखल्लें मरयेच्या उस्क्यार मोगान वगयल्लें आज आपल्या मरणाच्या पुरशांवार कस्तांनी मेटां फुडें काडटा आसतना आवय पुताची मिलागात जाता. मरयेची मिलागाते वरवीं जेजूचे कश्ट हळू जाले. जेजूच्या बेटे वरवीं मरयेचें दूख हळू जालें. आपल्या दुखेस्त आवयक पळयल्लो जेजू म्हाका आनी तुका संदेश दिवन सांगता. जेजू ह्या संवसारांत आवय एक मोलादीक दिरवें आनी निस्वार्थीपणाचें आनी त्यागाचें प्रतिरूप. कशें हांवें म्हज्या आवयक संपूर्ण तरान मान आनी गौरव दिलो गी तशें तुंय तुज्या आवय बापायक मान आनी गौरव दिवंक चल. मुगाळा जेजू तुज्या आवयक मरयेक मायेक हांवें मान करतना म्हज्या आवयक मान दिवंक शिकय. तेजें उतर प्रायाच्या दिसांनी तिका समाधान फावो कर. सुम्या काकूळ आमची करी सुम्या काकूळ तमची सदी माये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सा मेळ्ळ्या जेजूचे रोडोंग मेळया आमी समेस आपले मोरी आमकां पळयता येवन रडया तिच्या सांगाता जेजू मोकुरसार उमकोळता. 25 सांव सिरेन सोसी मांव जेजू कुरीस ओंकू मोग करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सावरवीं सडयलाय सगलो संवसार. जेजू शिपायांनी बळ केलें देखून सिमांव कुरीस ओंकू मुखार सरलो. ताणें म्हजो कुरीस नाकुशेन ववयलो तरी म्हाका तो आदार जालो. हांव कोण असो कुरीस ववयता म्हूण ताका कळीत आसलें जाल्यार तो संतोशान आनी स्वकुशीन म्हाका कुरीस वोवंकू मोग करतो. पूण ताणें नाकुशीन केल्ली ती सेवा म्हाका मोगाची आनी आदाराची जाली. हांव अब्राहमा संगी देवाक बलिदान भेटोवंक लांकूड वोवन वेच्या इजाका परी जेजू कुर्सारू काड वोवंक कालवार दोंगराची सडणी सोडूंक कश्टतालो. जेजूचें वजन हळू करच्या सिमांव नाकुशीन जेजूच्या कुर्साक कान दिलो. पूण तें वजन ताका स्वादीक आनी हळू जावंक पावलें. आमकां कश्टन वरां येतना जेजू आमकां संदेश दिवन सांगता. जेजू सगळो संवसार ववयलेल्या म्हाका कुरीस चड मारलो गी म्हज्या बापाचें राज्य विस्तारोवच्या कामांत सगळ्यांनी हाताक हात दिवन वावरीचे पेल्याचे सुख दुखान वाटिल्ले जावं सो एक बरो व्यक्ती आसा. हिस्स म्हजी आनी म्हज्या बापाची खुशी. जे कितें तुमी म्हज्या ल्हान भावा भयणींक करतात तें म्हाकाच तुमी करतात. मागणें मगळा जेजू सिमावन तुजो कुरीस वोवंक तुका आदार दिल्ले परी आमच्या भावा भयणीची कश्ट हळू कर आनी त्या कश्ट हळू करच्या वावरांत म्हाका कार्याळ कर. कश्टल्या विशय दिशें म्हज्यान वजन बगतेल्यांक सवकासाय मेळचें वावरूंक म्हाका उर्बेवंत कर. सुम्या काकूळ आमची करी सुम्या काकूळ तमची कर. सदी माये मागता उपकार कनसी गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर म्हज्या ल्हाना बावडां कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें. हांव भोग केल्लो तुमी खावंक दिलें
हांव तानेल्लो पियेवंक दिलें बोगातें राजमोजा सर्गींच्या बापाचें म्हज्या ल्हाना बावडा कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें. 26 वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्या तुज्या बागेंत कुर्सारवीं सडयलाय सगलो संवसार. जेजू वेरोनिकानी जायकी दैरादीक स्त्री कित्याक म्हजें विद्रूप जाल्लें मुखामोळ पुसूंक तिणें मन केलें आनी तिणें तें दैरान पुसलें. शिपायांची लोकांची वा हेर संगतेची तिणें पर्वा केली ना. जर आमकां बरें मन आसा तर आमकां कितेंय करूंक साध्य आसा म्हूण सांगता वेरोनिका. हांव पुरसांव कलवारी कुशीं सवकास म्हूण धरून आसता. जेजूचे मुखामोळ तसो मोग केल्ल्या आनी ताचे तावन फायदो जोडल्या जायत्यांक पळोवंक असाध्य जाल्लें. वेरोनिका लोकां जम्या मदल्यान दैरान जेजू ससी पावली. जेजूचे मुखामोळ तिणें पुसलें. तिच्या दयाळ्याचे कर्णेक इनाम जावन आपल्या मुखामोळाचें पवित्र रोपणें सोम्यान तिच्या तुवाल्यार कंसयलें. जेजू वेरोनिका परी तुवें दैराजीक जा. तूं दैरान समाजीक भियेन आसतना हेरांच्या बरेपणा पासत वावर कर. मागणें मोगडा जेजू वेरोनिका परी दैरान तुका पासरूंक आमकां तुजो आदार दी. म्हजें काळीज हेरां थंय दया पावचें तसलें कर. हांवें दैरान हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक म्हाका तुजे कृपेन आनी बळान भर. सुम्या काकूळ तमची करी सुम्या काकूळ तमची कर. सदी माये मागता उपकार कनसी काय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता तुका आमची पुसता दैरान आमकां भरता. तुका आमची पुसता दैरान आमकां भरता. खंयचे घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लगीं आसता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लगीं आसता. जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता. 27 जेजू दुसरे पावटी कुर्सा बंदा पडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्या तुज्या बागेंत कुर्सारवीं सडयलाय सगलो संवसार. जेजू हांव एक सुरो आनी असायक म्हणलें चिंताप म्हाका मानसीक दुखदवणी दिता. हांवें सोसूंक आसची कस्त आनी मरण चिंतून म्हजे मतीक काळोख येता. अशें हांव पडटा आनी कुरीस म्हजेर पडटा. पूण हांवें उठोवन मुखार गेल्यार मात्र म्हजें मिसांव संपतलें. हांव पोटाक कण्ण नासतना कुडीक विशीव नासता तेरबादांच्या मारान आनी कांट्याच्या मुकुटान अस्का जाल्ल्या जेजूक कुर्साचें वजन वोवंक असाध्य जाल्ली झडाई जावंक पावल्या. हेरांचें वजन हळू केल्ल्या जेजूक आज आपलें वजन जड जालां. बापाच्या आदारान पडल्यारी तो उठता आनी कलवारीचे कुशीन मेठां काडटा आनी आमकां संदेश दिवन सांगता तुवें तुज्या जिणयेच्या कुर्सा वाटेर पडचें स्वाभावीक. तुजी स्वप्नां आशा आनी उद्देश वटा पावना तल्ल्या वेळार भरवसो सांडिनाका. निराशी जायनाका. मागणें मोगळ सोम्या
तुजे विणे मुझान मुखार वचूंक साध्य ना वायटाचे ओटण्याक बली जावन जायते पावटी हांव पडटां हांव पडिल्ले वेळी निराशी जायनासतना तुजे काकुळतीचेर विस्वास दवर तुजे सरसी येवंक म्हाका फावो करी सोम्या काकुळत आमची कर Sumia kakultamchi कर सदैव माये मागता उपकार तुमचे काय म्हज्या काळजान कुर्सा मेल्ल्या जेजूचे जेजू सोम्या आता पातकार रडता जिनी बदलून खंडीत निश्चय सीता बोगोस म्हाका जेजू तुझी काकूत मागता पातका मोची आयच्यान सोडता खंडी सोडता बोगोस म्हाका जेजू तुझी काकूत मागता पातका मोची आयच्यान सोडता खंडी सोडता 8वें स्तेसांव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता आमी तुका नमस्कारांनी प्रेनिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेंत कर सर्वी सडेलाय सगलो संसार जेरुसलेमाच्या स्त्रियांनो तुम्ही कित्याक म्हज्या बसो रडतात रडा तुम्ही तुमच्या बसोत आनी तुमच्या भुरग्यां पळोवप बसोत म्हणजे भुरगेडजीन हे वेळी तुम्ही म्हाका आदार दिला सर्गीचें राज्य प्रगट करूंक तुम्ही म्हाका कुमोक केल्या आतां हे परिस्थितींत हांवें आसचें आनी कसोसचें तुमकां अर्थ जायना तुमचें रडणें म्हज्या कुर्साचो बार उणो करूंक शकना तुम्ही तुमच्या भुरग्यां खातीर समाजा खातीर रडोवंक जाय हांव जेजून अजापां करतना तांणी पळयल्लें प्रेस्तांक गूड करतना तांणी देखल्लें ताचे विस्नार प्रसंग तांणी आयकल्ले आनी देवी सकत तांणी जोडुल्ली जेजू तावन उपकार जोडुल्ल्यो स्त्रियो जेजूच्या पाशांवांतय दूख आनी दया पावतात आनी दुखां गळयतात जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयलेलो जेजू आमकां सांगता तात्कालीक कश्टां खातीर तुवें रडच्या बदलाक सास्तीक पातकां खातीर तूं रड कुटुंबांत मार्गदर्शन नासतना वांकडे वाटेन चलच्या भुरग्यां खातीर तूं रड नापसंदायेची साल धरण जियेतल्या युवा जाणां खातीर तूं रड मध्यमाचे गुलाम जावन जिवीत पाड केल्ल्या तुज्या भुरग्यां खातीर तूं रड मागणें सोम्या निरपराधी रक्ताचे गुन्यांवकार जाल्ल्यांक जागवणी तुवें पाटयली म्हज्या पातकां पासो रडोवंक म्हाका कश्ट मारतात पेल्याच्या दोळ्यांतले किसर वस्तूंक हांव प्रयत्न करनासता म्हज्या दोळ्यांतले आडें पयलें काडूंक म्हाका शिकय म्हज्या पातकां खातीर रडोवंक म्हाका शिकय सोम्या सोम्या काकूळ आमची करी Sumia kakultamchi कर सदैव माये मागता उपकार करून से काय कर म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जिनियेचेर जिनियेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रसलोलो तोस सांबाळता सदां जिनियेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रसलोलो तोस सांबाळता सदां चंचल जायनाका कंगल जायनाका असलोलो पंत पर्यान लगींच हांव तुज्या चंचल जायनाका कंगल जायनाका असलोलो पंत पर्यान लगींच हांव तुज्या नवे स्तेसांव जेजू तिसरे पावटी कुर्सा पंदा पडटा
आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्या तुझ्या बागेन कर सर्वे सडेल आयज सगळो संसार. जेजू कुर्साची जडाई सडत वेता आणि म्हजें बाळ उणें जावनूच येता. म्हज्यान कुरीस वोवंकू आनी कालवार पर्वत पर्यंत वोवंकू साध्य दिसता, पूण हांवें हांगासर मरोंक जायना. हांवें कालवार पर्वतार मरोंक जाय देखून दोंगर पर्यंत कुरीस वोवून वचचें आनी थंयसर म्हज्या जिवाचें बलिदान हांवें भेटयचें. तर हांव उठतां आनी कुर्सा संगे मुखार समकतां. हांव जेजू बापान ताका दिल्ले मिसांव जारी करूंक फुडें सरता. अरण्या 40 दीस उपास केल्लो, हजारो मैलां सुवार्ता घेवन चलुल्लो, हजारो लोकांक फुड कर्ण शिकोवन दिल्लो जेजू अस्कत जावन पडटा तरी ताच्या शेवटाक पावसो दृढ निर्धार ताका मुखार लोटता. तिसरे फावटी पडोन आपल्या बापाची कुशी करूंक उठिल्लो जेजू आज आमकां सांगता, तुका जिवितांत कश्ट एका वैरयेक आयिल्ले परी दिसतात. एक कश्ट परिहार जाताना आनी एक कश्ट गडगड्या बरी मारता, तेन्ना तूं पडताय, धरणीक शेवटताय. पूण त्या वेळार उठ आनी म्हाका पळय. हांव तिसरे फावटी पडलो तरी परत्यान उठलो आनी म्हजें पैन हांवें मुखार व्हेलें. मागणें मोगळा जेजू, आमकां हर एकल्याक तुवें एक विशिश्ट मिसांव दिलाय. आमचे जिणेची धांव आमी धांवूंक जाय, आमचे कुरीस आमी वोवोंक जाय. तुजो पाटलाव करून कुर्सा वरवीं कुरपा आमी जोडूंक जाय. तुवें दिल्लें मिसांव बऱ्या रितीन करूंक आमकां तुजो आदार दी. सुमिया काकूळ आमची करी, सुमिया काकूळ तमची कर. सदी महिमक तपकार कनसे काय म्हज्या कडसार कुर्सार मिल्ल्या जेजूचेर. मुसो सिसांव कोणाशेता, आपणाक स्वीकार करून दी. कुरीस आपलो कांदार घेवन तो फाटल्यान मोच्या येवं दी. कुर्सातय हांव पातयेणी दवरता. पिडे शिडे कस्ता दुकान हांव कुर्सा फुटलून धरता. कुर्सातय हांव पातयेणी दवरता. पिडे शिडेन कस्ता दुकान हांव कुर्सा फुटलून धरता. दबेस्ते साव जेजूच्या आंग वस्तूर काण ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्या तुझ्या बागेन कर सर्वे सडेल आयज सगळो संसार. जेजू कलवार दोंगराक पावतस सिपायांनी म्हाका विणगो केलो आनी सर्वां हुजीर म्हाका लचेक घालो. हांव देवा सपूत तरी सिपायांच्या हातीन केळाची बावली जालो, प्रदर्शनाची वस्त जालो आनी म्हज्या व्यक्तित्वाक सिपायांनी अखमान केलो. पूण हें सर्व हांवें सोंसलें बापाची खुशी करूंक आनी संवसाराची सडवण करूंक. हांव कुर्सार केळोवच्या गायतो केल्ल्या जेजूक अखमान करच्या विणगो केलो. मनशाच्या मोगा खातीर कसलो अखमान जाल्यार भोगोवंक जेजू आयतो जाला. आनी आज म्हाका आनी तुका संदेश दिवन सांगता, मनशापण आनी माणसुगी सांडलेली तुजी समास उगडासा हाड. बोगसाणें मोग सोंसणीकाय त्याग सोडदोड हें सक्कड विसरून पडून विणगे जाल्लें कुटुंबात जिवीत पळय. तूं ह्या संवसाराक येताना विणगो आसुल्लोय, वेतानाय विणगो जावन वेतलोय, पूण पत्कान विणगो जावन वेचें नाका. भगवंताचें जिवीत जीव प्रयत्न कर. मागणें सुम्या
मुझे ती बरें काळीज बरें मन बरो आत्मो आनी बरी माणसुगेची कूड तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या ते शेपेल्याचे कुडीसो आनी मान आनी गौरव राखूंक म्हाका कृपा दी. सुमिया काकूळ तामची कर. Sumia kakul tamchi kar. सदी माय मागता उपकार कनसे काय म्हज्या काळजान कुर्सा मेल्ल्या जेजूचे कुर्सा सावळेन रावोन तरी विशेव आमकां मेळटा. जावचें सगळें आमच्या बऱ्या थंयसर आमकां कळटा. क्रिस्ता कुर्सा आमारुका पोटलो दरलाय सोम्या सन्मान होगळा फावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा. 11 सांव जेजू कुर्सार खिळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सार वयन सडेलाय सगलो संवसार. जेजू म्हजो वेळ लागीं पावला. हांवें हात पांय कुर्सार खिळयल्यात. म्हजे कुडीन जायती दूख भरल्या. मात्र न्ही म्हजीं केळकुळां टिका करना म्हाका मानसीक रितीन दुखयतात. पूण ही दूख म्हाका अस्कत करूंक शकना. कित्याक म्हजे तें बापाची दैवीक सकत काम करना आसा. बापाची खुशी करच्याक हांव वावुरलां. बापा खातीर हांव आयलां आनी बाप म्हाका बळ दिता. कित्याक हांव आनी बाप एकच. हांव कुर्सार खिळयलेल्या जेजूक अंतराळ आनी भुमी मदें उमकळोंक उबारतात. जल्मा वेळी जावं परगडजिने वेळी जावं माते तेगूंक सुवात नातल्या सोम्याक आज भुमीचेर मरोंक सुवात ना जाल्या. हे संदर्भार जेजू म्हणटा हे मनशा तुजे विश्वे हेरांच्या बऱ्याक वापरचे बरी जावं दीत. जी भोगळीक एक हात आशिर्वाद दिवंक दोळे पेल्याचे बरेपण पळोवंक कान हेरांचे कश्ट आयकोंक पांय गरजेवंतांक पावोवंक कश्टा मदें तुवें हेरांक बरें करचें हांव आनी म्हजो बाप पळोवंक आशेता. ह्या संवसारार बरें केल्ल्या कुरीस निरापराध्यांक कश्ट पूण म्हजो बाप निरापराध्यांचो बरवसो आनी आदार. मागणें मोगळा जेजू म्हजे भोंवतणी अन्याय जाताना निरापराधी कश्ट जाताना हांवें निराशी जायनासतना सदांच तांचे संगता रावून तुजेर संपूर्ण विस्वास दवरूंक म्हाका तुजो आदार दी. सुमिया काकूळ तामची कर. Sumia kakul tamchi kar. सदैव माये मागता उपकार कनसे काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. म्हज्या देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें सांडलय म्हाका. म्हज्या देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें सांडलय म्हाका. हांव एकलो हांव नाय मनीस सर्वांनी कांटळसू ओंट ओळायता नकलां करता म्हाका पळयलो. म्हज्या देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें सांडलय म्हाका. 12वें सांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सार वयन सडेलाय सगलो संवसार. जेजू म्हणटा बापा
तुवें दिल्लें मिसांव संपूर्ण वेळ लागीं पावला. तुजे कुशे प्रकार हांव जियेलो आनी आतां कुर्सारूम कळटा. म्हज्या जिवाची निमाणी घडी लागीं पावल्या. म्हजेर मरणाचें फर्माण दिल्ल्याक, कुर्साचे वाटेर दग दिल्ल्यांक, कुर्सार किडयलेल्ल्यांक, निंदा केल्ल्यांक, केळकुळां केल्ल्यांक तूं बक्षी. म्हज्या उजवी कुशीच्या सोराक सर्गीचें राज फावो कर. हांव संवसारांत उजवाडायिल्ली वात पालवतां. सर्व रचनेक जीव दिल्लो जीवदातार आपलोस जीव बापाक उपसून दिता. अरण्यांत मोयचेन उबारलेल्या पितूळच्या सर्पा पळयल्ले इस्रायलीत बाचाव जाल्ले परी कुर्सार उबारलेल्या क्रिस्ताक पळयल्ले सर्व मनीस बाचाव जातले. मागणें मोगळा जेसू, तुजें कुर्सा मरण म्हजो मोग संपूर्ण जावंक आदार. म्हजें जिवीत हेरां खातीर समर्पण दिवंक म्हजें तें बरें मौन रस. म्हजो केल्ले परी पेल्यासो मोग करूंक आनी ह्या मोगाक साक्षांक समर्पीत योजना रुपीत करूंक म्हाका तुजो आदार दी. समिया काकूळ तामची कर. Sumia kakul tamchi कर. सदैव माये मागता उपकार कनसे काय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजू. बापा तुझ्या हाती म्हजो आत्मा अर्पिता. बापा तुझ्या हाती म्हजो आत्मा अर्पिता. तुझे लागीं धांवून येता सोदून तुजो आसरो. निराशी जावं सोना सोम्या कोण म्हाका दुसरो. बापा तुझ्या हाती म्हजो आत्मा अर्पिता. बापा तुझ्या हाती म्हजो आत्मा अर्पिता. 13वें सांव जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्या दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मियान जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सारवीं सडेलाय सगलो संवसार. मरी म्हणटा, जेजू म्हजो पूत, म्हजें बाळ म्हाका अंतरलां. 33 वर्सांची मोटवी जिणी ताणें आज संपयल्या. लोकांक बरें करीत तो गेलो, पूण बरें केल्ल्याक ताका कुरीस फावो जालो. तो ल्हान आसतना म्हज्या उस्क्यार खेळटालो, तो दिमकुरें चलतालो, तो गोदे गोदे उलयतालो. पूण आज ताची कूड निर्जीव जाल्या आनी ती म्हज्या मुस्क्यार आसा. तरणाटप्रायाची कूड ताची, जिविताची जायती स्वप्नां पडिल्लो तो. देवाची विचित्र वाटो करच्याक देवाची खुशी करणं आज निर्जीव जाला. हांवें देवाची विचित्र वाटो समजूंक हांव शकना, तरी ताचे कुशीक हांव कल्तीमान घालतां. म्हज्या जिवितांत देवाची खुशी करूंक पेसाडटां. हांव दूख एके दारीचे तलवारी परी तुजें काळीज पापसितलें म्हणली सिमेओनची प्रवादीची उतरां आज मरयेक समजतात. आपल्या अंतस्करणां जवान दवरलेली तेपलांत भुरग्या जेजून म्हणली ती उतरां. कशेंत तुमी म्हाका सोदूंक पावल्यात. म्हज्या बापाच्या घरा हांवें आसचें म्हूण तुमी निर्णय आशिल्ल्यात की आज मरयेच्या काळजांत आनी मनांत रमतात. जेजूची निर्जीव कूड हातांत घेतिल्ली मरी आमकां संदेश दिवन सांगता. कितल्योश्यो आवयो कुटुंबांनी आसच्या भुरग्यां खातीर कसतात. करिनातुल्ल्यो सुखेक भुरग्यांक शिक्षा मेळटा आसतना मारी कारपिडेक भुरगीं बली जाताना, अवघड झुजू आनी प्रकृतीच्या विकोपांनी नेणटे भुरगीं मरतना आवय रडता.
तुम्ही एका वयसावन बापाची खुशी करा, बापाच्या खुशी कलती मान घाला, बापाच्या खुशेप्रमाणे चला. मागणे म्हजे पसंत मरण बगल्ल्या जेजू तीस पडते दीस संपतना हांव न्हिदतां आनी विशव घेतां, पूण तुजे परी बापाची सेवा करूंक ना. मरिये माये, म्हजे खातीर तूं विनंती कर, देवाची खुशी करूंक म्हाका शिकय. सुमी आका कुळतामची कर, Sumia kakultam chikar. सदी माये मागता उपकार करून सेगाय म्हज्या काळजान कुसर मेल्ल्या जेजूचे. जेजू नामचे पासून आपलो जीव दिला, रगत आपले विक्रावन मोगमोसोक केला. ताच्या मोलीक रक्तान दिला मोगसाणे, ताच्या जिणये मोनान सर्गीचें देणे. 14वें सेसांव जेजूची निर्ची कूड निके पिदात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता इसुमिया जेजू क्रिस्ता. Kitya tuja bagin kursarwin sodelai सगलो संसार. मरी म्हणटा, म्हज्या पुताचें मिसांव संपलें आनी ताका पोंडान दवरलो, पूण हो पोंड ताका शाश्वत न्ही. तो मनशांक जिवी दिवच्या खातीर पोंडांतावन भायर येता. म्हज्या पुतान सांगलीं उतरां, एक गोवांक कण मातयेन पडून मेल्ले करीत किर्लोन फळ दिवंक शकना. आनी आज ताणें ताच्या खुर्सा मरणा मुखांतर नवें जिवीत आमकां फोव केलां. हांव जेजूचें मिसांव संपलें. आतां बापान आपणाक मैमेवंत करचे घडयेक तो राखता. सुजेच्यानी को देवाच्या कृपेन जेजूक निके पिलो. मेल्ल्या मनशाचो फोंड राखचें व्यर्थ म्हणो जाणा आसोनी जुदेवानी जेजूचो फोंड राखच्याक रोमाघरांक नेमले, पूण तो पुनर्जीवन जालो आनी परत्यान तो वैभवान येतलो. हो बाबर तसो गुठ उसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता. मागणे जेजू म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा, जिवीत फोंडां दाखेर जायना, बगर बाबर तेंचें जिवीत नवें जावन बदलता म्हणलें सत्मानूंक म्हजी म्हत्व सोडाय. सोम्या, म्हज्या कुर्सा वाटेर तुजो आदार आनी सांगात म्हाका तूं लाभय. तुजे कृपेन आमचें जिणे पयल्या स्वितरान संपवना. तुजे तें महिमे बरीत पुनर्जीवनपण जोडूंक आमकां समेस्तां फोव करी. सुमिया काकुळतामची करी, Sumia kakultam chikar. सदी माये मागता उपकार करून सेगाय म्हज्या काळजान कुसर मेल्ल्या जेजूचेर. तूं सोम्या बरवोसो, तूं सोम्या बदरासरुओ, रक्षक तूं दय दिवचो, जिणी येजूसा जय दिवचो. बेना कसलेंच अंक राजाल्यारी, वारें वादळ भोंवती उठल्यारी, फांकय उजवाड दयेन मुझेर तुजो. तुजेर सोम्या बरवोसो, तूं सोम्या बरवोसो, तूं सोम्या बदरासरुओ, रक्षक तूं दय दिवचो, जिणी येजूसा जय दिवचो. निबाणे प्रार्थन दिमी घालया. मोगाळा जेजू, तुजे कश्ट, कुर्साच्या कश्टांची वाट आनी मरण आमी नियाळ केलें. कुर्सार उबारिल्ल्या तुज्या कुर्सार उबारलेल्या तुका आराधन केलें. ह्या वेळार आमकां मेळिल्लो आदार आनी कृपा, बळ आनी प्रेरण आमच्या जिविताचे वाटेक आदार जावं दी. तुज्या वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी. अशें एक दीस आमी तुज्या रासांत देवा बापाच्या घरांत आमकां बसय. तुजी येतेन राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. Amen. पापसे बजेर बसोत आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवं दिनाका,
Punoitantli amkaniwa. Naman umur ikut penberli sumitu je sangata setiap itu sedih man sedih info jus jezo. Bagaimana Maria Deus cuma mau Priyanka Tevinati Karatanam Chamar Nachakali Amen. महिमा बापा नि पुता नि पवित्र आत्म्या Dosa din tosatan sadan sarvata Amen. बिरव्या चलाओ सर्वेस पोरा मुझा बरवोशा हिद्या तुंबो काकुलदार नितर जाओ हावला लेता तुझा मै पासा आता कर्मा कानित गोळी तो शेळ्यांक सरयताय शेळी हांव मुजो पस्कताय तुझे थाव हांव पयस पावताना पाटी हाण हिंडान दवरताय अचलाव सर्वेस पुरा मुझा बरवोशा इत्या तुंबो काकुलदार नितळ जाव आवला लेता तुझ्या मै पासा आता कर्मा कानीत बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. मगळ बाबणीनो 4 वरार निमाणे शुक्राराची देवस्तुती सुरू जाता हांगा मस्तू जागो खाली आसा मस्तू जागो खाली आसा हांगा मुखार येया दयक नायका मुखार येया बांक खाली सोडनाकात ऑनलायन हांगासर दाखयतना बांक खाली आसले बरें दिसना देखून मुखार येया थंयसर फाटीं आशिल्ले स्वयंसेवक आसात मुखार धाडा हांगासर बसून दियात स्त्रियो मुखार या बळे हांगा जागो आसा मस्त मुखार या इल्ले मुखार या मुखल्या बंगारी बस हांगासर जागो आसा तदले मनीस थंयसर मुखार जागो आसा हांगासर येया
मोगाच्यानो आज आमी जेजूच्या कश्टा मरणाचो दीस नियाळूंक सांगता जमल्या. आयची अर्थाभिरीत देवस्तुती रिती आल्तार याजाका नेसली तांबडी मुस्तायकी आयच्या दिसाची गंभीराय कलीत करतात. सम्याच्या मरणाचो दिवस आमकां बेजाराय असो तरी आत्मीक दादोसकायेन भरसो, कित्याक हो दीस आमचे सोडवणेचो देखून क्रिस्ताचे कश्टा मरणाचे स्मरण आमच्या जिविताक प्रेरण. ताचे बरी हेरां खातीर निस्वार्थपणी जिवोवच्याक, हेरांचो मोग करच्याक, कश्ट दूख मोगान स्विकार करच्याक, ताचे बरी विधेयपणाचे वाटेन चलच्याक प्रेरण. मनशाकुलाक सोडवून दिल्लो महान दीस आज नियाळटना जेजून वावयल्ल्या खुर्सा सावलेंत रावन आमचे सालते जिणेची कश्ट आनवारां म्हणल्या खुर्साक वेंग मारूंक जेजूतावन प्रेरण जोडया. आज सगळ्या संवसारार मिसाचे बलिदान ना तरी जेजून खुर्सार रगत वारयल्ल्या कश्टांचे स्मरण करून आत्मीक पोषणान बरोवंक पवित्र सभा आमकां आपोवणे दिता. आयचे देवस्तुतींत 3 भाग आसात. आतां हे सेरेमनीचो पयलो भाग आरंभ जाता. क्रिस्ताचो मन्यारी आतां वेडी मुखार क्रिस्ताच्या मरणाचो संकेत जावन सरपडटा. ह्या वेळार आमी दिंब्यांनी पडून मौनपणी प्रार्थना करया. उभी रावया. सर्वेस्परा आदांच्या पातकाची केस्त
आमकां सगळ्यांक ताच्या भुरग्यांक लागून आयली आनी समेस्त आमी मरणाक संपडल्या. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आपल्या कस्ता मरणाक वरवीं ते कस्तीचें फारीकपण दिलें. तर जशें आमी सैमा वरवीं आदवचें रोपणें घेतलां तशेंच कृपे वरवीं जेजूचें रोपणें घेवंक आनी ताचे सारकें पवित्र जावंक पावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पयलो भाग देवाच्या शब्दाचे भक्त. आता देवाचे उतर आमी आयकुया. आयचे पयले वाचप इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले. आमच्या अपराधा खातीर देवाचो पूत गायता, कश्टाता मुल्ले सत हांगासर विवरिता. किर्तनांत बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता म्हणून सोमी आपली खुशी पालता. दुसऱ्या वाचपांत देवाचे उतर पालतेल्या समेस्तांक ससनीक जिवीत फावो जाता मुल्ले विवरिता. आनी सम्याच्या कश्टा मरणाच्या चरित्रे मुखांत देवाच्या सदोवणेचे येवजन कशें जारी जालें आनी सम्यान देवाची खुशी आपल्या जिवितांत कशी जारी केली आनी आमी कशी जारी करयेत मुल्ल्या विशीं कलयता ते चीत दिवन आयकुया. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. पळया म्हजो सेवाक सुपोळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नतीक पावतलो. जशें जायतो लोक ताका पळोवन तटक जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपच नातलें. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विजमीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड धांपून रावतले. कित्याक किदिंच सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी किदिंच आयकूंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सतमनीत, सर्वेस्पर असो बावळो कोणाक उगडप जाला. ताज्या दोळ्या मुखार तो एक तरण्या झडा भशेन वाडलो, सुके खडे बुयच्या पाळा सारको. आमी ताजेर नदर घालिशें करूंक ताका सुरूपाय नातली, आकर्शण नातलें. आमची काळजां ताजेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नासली. कोणेंच ताजी परवा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो, दुखीसो मनीस तो. कश्ट सोसून अनुभव आसलेलो, जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताजी बेपरवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें बगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. क्यास्त बगून आसलेलो, देवान मार दिवं सतयल्लो म्हूण आमी ताजे विशीं चिंतल्या, पूण आमच्या अपराधा लागून ताका विंदलो. आमच्या पातकाक लागून तो चिडलो. ताजेर पडलेले क्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताज्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. आमी सगळीं शेळया भशेन शिंपडोन गेल्ल्या. हर एकल्यान आपआपली वाट धरिल्ली, पूण आमा समेस्तांच्या अपराधाचो भार सोरेस्परान ताजेर घालो. ताका निश्ठुरायेन चलयलो तरी तो कलतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारक व्हरतल्या तसल्या शेळये बरी, लवत आसलेल्या मुखार उगोस रावतल्या बकऱ्या बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताजेर जबरदस्ती केली, परमान मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताजी गत कोणा पडून गेली. जियेतल्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताज्या लोकांच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताज्या तोंडांतलें पटकिरे उतर किदिंच भायर सरूंक ना. तरी नश्ट्या मनशा सवें ताका एक फोंड दिलो, ग्रेस्तां सवें ताका एक समाधी दिली. कश्ट दगदांनी ताका चिड्डून सर्वेस्परा बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें परिपण दिवंक तो बेटी जाल्यार आपल्या संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें. ताजे उद्देशी सर्वेस्पराची खुशी सुपळ जातली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपले जाणवा वयरूय तो संतुश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवंत करतलो. ताज्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशां मदें हांव ताका ताजो भाग दितलो आनी पदवेदारां मदें तो लूट वांडटलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरण अधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्यो पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो.
आनी अपराधा पासत ताणें विनंती केली. देवाचें उतर हें. सर्वेस्परा हांव तुजो आसरो घेता, म्हाका केदींच लजेक घाली नाका. तूं नितीवन देखून म्हाका सांबाळद. तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा, म्हज्या विश्वासी देवा. म्हज्या दुस्मनाच्या इजा उपद्रांक लागून म्हजे शेजारी म्हाका केणटा. म्हज्या वळखीच्यांक म्हजी भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावळी देखलेली पर्यान कुस्मान चलता. मेल्ल्यान दखल जाल्ले बरी म्हजो उगडास कोणूच काडिना. फुटकर मोडके बरी म्हाका कोनशाक उडयला. बाबा तुज्या हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तर आमी उसारतां तो भावार्थ तीर सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ येजाक, सर्गार गेला तो जेजू, देवाचो पूत. आनी तो कांय आमच्या अस्कतकाये विशीं कणवळाय ना तसलो श्रेश्ठ येजाक न्ही. आमचे बरीच चोर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगलो तसलो, तरी ताणें पातक केलें ना. तर गरजाकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपेचे सणाक लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकतल्या लागीं बोब घालून आनी दुखांक गळोवन प्रार्थना आनी विनंती करूंक लागलो. ताच्या माणकुल्या कालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें तो शिकलो. आनी संपूर्णकायेच्या शिकाराक ताका उबारतस ताचें उतर पळतेल्या सुमेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतर हें. मरण
जुवां प्रमाणे आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या कस्ता मरणाची चरित्रा. इतले सांगून जाताच जेजू आपल्या शिशा सवे भायर सरलो आनी क्रेदोन वळा पळतडी वचून तेंच आशिल्ल्या एक मळ्या भितर सरलो. जेजू आनी ताचे शिश तवळ तवळ ते मेळटले जाल्ल्यान ताका गतन परदीन केल्लो तो जुदास ती सुवात जाणा आशिल्लो. देखून जुदास शिपायांची एक तुकडी आनी प्रधान याजकांनी आनी फरिसांनी दिल्ल्या राखवाल्यांक घेवन दिवे सुडी आनी हातेरां सवे थंयसर आयलो. आपणा कितें सकट घडोवंक आसा म्हूण जेजून जाणा आसलो. देखून तो फुडें सर तुम्ही कोणाक सोदतात? म्हणून विचारूंक लागलो. नाजरेतीच्या जेजू म्हणून तांणी जाप दिली. हांव सुतो. म्हणून जेजून ताका सांगलें. गतान परदीन केल्लो तो जुदास ताचे सांगातच उबो आशिल्लो. जेजून हांव सुतो म्हणून सांगलेस ते फावटी सरले पाटी सरले आनी धरणीक आपटाले. परत जेजून ताका सवाल केले. कोणाक सोदतात तुम्ही? ते म्हणाले नाजरेतीच्या जेजू. जेजून जाप दिली. हांव सुतो म्हूण तुमकां सांगलें. म्हाका तुमी सोदतात जाल्यार हांकां तुमी वचूंक सोडा. तुवें म्हाका दिल्ल्या पैकी कोणाकच हांवें होगडायलें ना. ही ताची उतरां जारी जावच्या ताणें अशें म्हणलें. तितल्यार सिमा पेद्रून आपल्या लागीं आशिल्ली तलवार भायर काडली आनी श्रेश्ठ याजकाच्या सक्राचेर मारली आनी ताचो उजवो कान कापलो. त्या सक्राचें नांव माल्क. तवळ जेजून पेद्रूक सांगलें. तुजी तलवार पोत्यान घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली काल्स हांवें पियेना येगी. तवळ सैनिकांनी सैन्याधिपतींनी आनी जुदेवांनी धाडिल्ल्या राखवाल्यांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. पयलें ताका अन्नास सरशी व्हेलो. अन्नास त्या वर्सा श्रेश्ठ याजक जावन आशिल्ल्या कायफासाचो माव. सगळे परजे पासून एकल्या मनशान मरचें बरें म्हूण जुदेवांक सुचान दिल्ली कायफासान. शिमांव पेद्रू आनी आनेकले शिश जेजू फाटल्यान गेले. हो शिश श्रेश्ठ याजकाचो वळखीचो देखून जेजू सांगता तोय श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू भायल्यान दरवट्या सरशी रावलो. श्रेश्ठ याजकाचे वळखीचो तो आनेकलो शिश भायर आयलो आनी दार राखवळी लागीं उलोवन पेद्रूक भितर व्हरून गेलो. तवळ दार राखवालन पेद्रूक म्हणाली. तुवें ताच्या शिसा मदलो एकलो न्हय गी. पेद्रून जाप दिली. हांव न्हय. हिंव कातेलें देखून साकर आनी नौकार इंगळाचे आकटे पेटोवन ताचे भोंवतणी उबे रावन दग घातले. पेद्रूय तांचे सांगता उबो रावन दग घेवंक लागलो. श्रेश्ठ याजकान जेजूच्या शिशा विशयन आनी ताचे शिकवण्या विशयान विचार केलो. जेजून ताका जाप दिली. सकडांनी आयक सारकें हांव उक्त्यान उलयलां. सुमेस देव सांगाता मेळटा त्या सिनगोगांनी आनी देव मंदिरांत हांवें सदांच शिकयलां. गुप्ती कसलेंच हांव उलोवंक ना. तशें आसता म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? हांव कितें उलयलां तें आयकल्या लागीं विचार. हांवें कितें सांगलां ते जाणांत. ताणें इतले म्हणलेच लागसर उबो आसल्या नौकार पैकी एकल्यान जेजूक एक थापड मार म्हणलें. श्रेश्ठ याजकाक अशी जाप दिताय? जेजून ताका जाप दिली. हांव चुकून उलयलो जाल्यार चूक दाखोवन दी. पूण सारकें उलयलो जाल्यार म्हाका कित्याक मारताय? तितल्यार अन्नासान ताका बांदून आशिल्लो तसोच श्रेश्ठ याजका कायफासा सरशीन धाडलो. हेणें पेद्रू आनीकी थंयच रावन दग घातलो. थंय आसल्यांनी ताका म्हणलें. तुवें ताच्या शिसा मदलो एकलो न्हय गी. ताणें नाकारून म्हणलें. हांव न्हय. श्रेश्ठ याजकाच्या नौकारा भितरलो एकलो पेद्रून खान कातरल्याचो सैरो ताचे लागीं म्हणालो. तूं काय ताचे सांगता मोळ्यांत हांवें पळयलो न्हय गी. पेद्रून परत्यान नाकारले. ते घडये कोंब्यान साथ घालो. उपरांत जेजूक ते कायफासाच्या घरांतावन राजापातीच्या निवासा व्हरून गेले. तवळ फांते जाल्ले. बश्ट जावन पास्काचें जेवण जेवंक हरकत जायत म्हूण चिंतून रावळेरान ते भितर सरले नात. देखून पिलातानच भायर येवन विचारले. ह्या मनशाचेर तुमी कितें फिर्याद हाडल्या? तांणी जाप दिली. तो अपराधी न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजे वतीन करते ना. पिलातान तांकां म्हणालो. तर
ताका व्हरा आनी तुमच्या कायद्या प्रमाणे तुमीच ताची नीत करा. तवळ जुदेव ताका म्हणाले, कोणाकच मरणाची शिक्षा दिवंक आमकां अधिकार ना. आपूण खंयच्या जिन्साचें मरण मरतलो म्हूण जेजून सांगलें. तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तवळ पिलात रावळेराक फाटीं गेलो आनी जेजूक आपूण तूं जुदेवांचो रायगी म्हणून विचारूंक लागलो. जेजून जाप दिली, तुजे स्थकींच तूं हें विसरताय वा हेरांनी म्हजे विशा तुका सांगलां. पिलातान म्हणलें, हांव कितें जुदेवगी तुज्याच फौजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हज्या अधीन केला, तर कितें केलां तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज्य संवसाराचें न्ही. म्हजें राज्य संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवाच्या हातांत हांव पडन अशें म्हजें पाटलावदार जुस्तें आसलें, पूण म्हजें राज्य हांगाचें न्ही. तशें जाल्यार तूं एक रायगी? विचारले पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हणे. सताक रुजवा दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव सल्मल्लों, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. ताका पिलातान विचारले, सत म्हणल्यार कितें? इतले सांगताच पिलात भायर येवन जुदेवा लागीं म्हणालो, म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना, पूण पास्काच्या परबे वेळार एकल्याक हांवें सुटका दिवची एक दस्तूर आसा न्ही वे, तर जुदेवांच्या रायाक हांवें सुटका दिल्यार जायत गी. तेन्ना तांणी बोब मारली. हाका न्ही बाराबासाक सोडू. बाराबास एक लुटकार आसलो. उपरांत पिलातान जेजूक व्हरूंक आनी ताका जरबदांनी मारूंक लायलो. शिपायांनी कांट्याचो मुकूट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी जांबळी रंगाचो एक दगलो ताका न्हेसयलो. उपरांत तवळ तवळ ताचे सर्चीन येवन नामान जुदेवांच्या राया म्हणून ताका ते थापडावन मारतले. पिलात परत्यान भायर येवन जुदेवांक म्हणालो, पळया, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हणून तुमकां कळी जावच्याक हांव ताका भायर तुमचे मुखार हाडटां. तवळ जेजू कांट्याचो मुकूट घाल्लो आनी जांबळी वस्त्राचो दगलो न्हेसलेलो भायर आयलो. पळया ह्या मनशाक. म्हणालो पिलात. प्रधान याजकांनी आनी रखवाल्यांनी ताका पळयताच खुर्साय ताका, खुर्साय ताका म्हणून बोब मारली. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमीच ताका व्हरा आनी खुर्सार मारा. म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. जुदेवांनी ताका जाप दिली, आमकां एक कायदो आसा आनी त्या कायद्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कित्याक तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. इतलें आयकून पिलात आनीकी चड भियेलो. परत्यान रावल्यारा भितर वचून तूं खंय जावन आयलाय म्हणून जेजून लागीं ताणें विचारलें, पूण जेजून ताका जाप दिली ना. म्हजे लागीं तूं उलयनाय गी. तुका सोडूंक की म्हाका पदवी आसा, तुका कुर्सांव की म्हाका पदवी आसा, हें तूं नेनाय गी. म्हणालो पिलात ताका. जेजून जाप दिव म्हणलें, वयर तावन तुका ती पदवी दिवंक नातलेली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसती ना. देखून जाणें म्हाका तुज्या अधीन केला ताणें आनीकी व्हड गुन्यांव आदारला. हे घडयेतावन ताका सोडचो म्हूण पिलात उपाय सोदतलो. पूण जुदेव उपराटी बोब मारीत आसले. हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं चक्रवर्तीचो इश्ट न्ही. कोण आपुणूच राय म्हणटा गी तो चक्रवर्तीचो दुस्मान जाता. ही उतरां आयकताच पिलातान जेजूक भायर हाडून लितोसो तेसो म्हणजे शिळा दंपोवनी वा हेब्रो भाशेन गब्बाता म्हणटले ते सुवातेर ताका सिंहासनाचेर बसयलो. पास्क परबेचो आदलो दीस तो वेळ दनपारभर जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हणलें, पळया तुमचो राय. पूण तांणी मारली बोबाट. काड ताका, उसाय ताका, कुर्साय ताका. पिलातान ताका म्हणलें, तुमच्या रायाक हांवें कुर्सावचो गी. प्रधान याजकांनी जाप दिली, चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना. तितल्यार पिलातान जेजू कुर्सा मरच्या तांचे ताबेन दिलो. तांणी जेजूक व्हेलो आनी जेजू आपलो कुरीस वोवून कट्ट्याची सुवात
हेब्रेव भाशेन गोलगत्ता म्हणटले ते सुवातेक वचूंक भायर सरलो. थंय तांणी जेजूक कुर्सार किळयलो. ताचे सवे हेर दोगांकी तिवशीन एकल्याक आनी जेजूक मदेगात घालून कुर्सायले. पिलातान एक तकले नांव बरोवन कुर्साक लायले. ते अशें बरयल्ले, जेजू नाजरेन जुदेवाचो राय. जेजू कुर्सायल्ली ती सुवात शाराक लागीं आसली देखून हे नांव जायत्या जुदेवांनी वाचले. हेब्राव, ग्रीक आनी लातीन भाशेनी ते बरोवन आसले देखून प्रधान याजकाक पिलाताक सांगी लागलो, जुदेवांचो राय म्हणून बरय नाका, पूण हो मनीस जुदेवांचो राय म्हणटलो म्हणून बरय. पिलातान जाप दिली, हांवें बरयलां तें बरोवन जालां. शिपायांनी जेजूक कुर्सार मारल्या उपरांत ताची आंग वस्त्रां काडगेली आनी ताचे 4 वांटे करून एकल्यान एक वांटो घेतलो. ताचो दोगलो वयर थावन सकल्या म्हणसर शिवून नासतना एक सारको विणिल्लो देखून तो घेवन ते एकामेकां म्हणाले, वो आमी पिंजचो नाका, पूण सोडती घालून तो कोणाक वेचागी म्हणून पळयव्या. अशें पूर्ण जालें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा ते. म्हजी आंग वस्त्रां आपणा मदें तांणी वांटून घेतली, म्हज्या दगल्याक तांणी सोडती घाली. शिपायांनी तशेंच केलें. हेणे जेजूची आवय, ताचे आवयची भयण क्लोयोपासाची पतीन मरी आनी मगदलेनाची मरी त्याच कुर्सा बागलेन उबी आसली. आपले आवयक आनी तिचे बागलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसांक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हणलें, स्त्री, पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेतावन त्या शिशान तिका आपणाची कर घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसले ते सकट घडले म्हणून जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसले जायती जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. थंय शिरक्यान भरलें एक आयदान आसलें. तांणी एक दर्या आळमे त्या शिरक्यान बुडयले आनी एक हिसोपाचे बुडयेक लावन ताच्या वोंटाक धरले. जेजून तो शिरको साकतास म्हणलें, संपदलें. आनी तकली बागोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो. नेमी गेल्या. तो पास्क परबेचो आदलो दीस. दुसरो दीस सब्बत आनी दाबाजीक परबेचो दीस. सब्बतच्या दिसा कुडी कुर्सार उराना जावच्या ताचे पांय मोडूंक आनी ताची मोडी त्याच दिसा काडून व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवे कुर्सार जोडल्याचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सरशीन आयले तेन्ना तो पयलेच मोर्न पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपायां मदलो एकल्यान भल्यान ताचे कडवळ उक्ते केलें. तक्षण व्हडलें रगत आनी उदक. जाणें हें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या, तुमी सतमनच्याक ताची साक्ष करी आनी आपूण सत सांगता तो म्हूण तो जाणा. ताचे एक हाड मोडचें नात म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरयलां. तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तांणी तो पयल्याचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत अनेक कडेनी बरोवन आसा. हाचे उपरांत आरिमातेच्या जुजेन जेजूची कूड कांड व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागली. जुजे जेजूचो एक शीस, पूण जुदेवांच्या बियान तो आपूण शीस म्हणून बायलान दाखयनातलो. पिलातान रजा दिताच ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. जेजूक आदी रातीचो मेळोवंक आयलोलो निकोदेम रक्ताबोळ आनी लोलिसार भरून भरसून केल्ली 30 किलो तितली मिसवणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड काडली आनी जुदेवाच्या मातयेक पावचे रिते प्रमाणे सुगंध द्रव्यांनी माखून सान्याच्या वस्त्रांनी ती गुठलायली.
जेजू कुर्सायले सुवातेर एक मळो आसलो, तातूंत येदोळ कोण्याकी दवरूंक नासलो. नवोच एक फोंड आसलो. दुसऱ्या दिसा पास्काची परब जाल्ल्यान तो फोंडी लागींच आसलो देखून जेजूक तांणी तातूंत दवरलो. देवाची शुभ वर्तमान हे क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यांनो, अख्खे संवसारार देवाच्या नदरेंत आयचो दीस भोव दुखाचो दीस. अख्ख्या संवसारार आयचो दीस भोव कश्टांचो दीस. कित्याक म्हळ्यार सर्ग संवसार सोदनी जेजू क्रिस्त देवाचो पूत देवच मनीस जावन आयिल्लो तो ह्या संवसारांत मरण पावलो. कशें मरण पावलो? नॅचरल डेथ न्ही, ताचें मर्डर जालें, ताची खुनी जाली. खुनी जाली. कोणें खुनी केली? आपणे रचलेल्या त्या मनशान देवाची खुनी केली. हो एक कठोर, एक काळोख असो दीस, अंधकार असो दीस, देवाच्या चरित्रेच्या पानांत माजोवंक नजो जाल्लो दीस. आनी ताका आमी म्हणटा गुड फ्रायडे. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आयच्या दिसा पवित्र सभेन आडंबर ना. आयच्या दिसा ही वेदी खाली आसा. आयच्या दिसा आमची तोंडां आसोणशे दिसानांत आमची मुस्तायकी परजळीक ना. सडावत काळी मुस्तायकी घालून तुमी आयल्यात. कित्याक अंधकारान भरलेलो दीस हो, दुखाचो आनी विळापाचो दीस, रुदान करचो दीस. कोण रुदान करता हांगासर? देवान रुदान करचो दीस, मनशान न्ही. देवाच्या मरणाचो दीस. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हो दीस एक भोव दुखान थंयसर उठलो. एका रितीचें गडगडो, एका रितीचें जगलाणें आयलें. आनी जेजू मेल्ली ती रीत पळोवन सर म्हणाले, हो देवाचो पूत, देवाचो मनीस. आनी ह्या देवाच्या मनशाक कित्याक मारलो? देवाच्या मनशान मरचें तसलें कितें केलें? हे देवान रस्तेचो मोग केलो, ती सूख जाली गाय? सणून गेल्ल्या ह्या लोकांक आपोवंक आयलो जेजू, ती सूख जाली गाय? जेजू म्हणलें आसा, हांव सणून गेल्लें सोदूंक आयलां, हांव पातक्यांक आपोवंक आयलां, भाग्यवंतांक न्ही. म्हणून पातक्यांच्या फाटल्यान गेल्ल्या जेजूक हे ग्रासूंक लागले गाय. कसलें मरण जेजूक ताणी दिलें? नालिसायेचें मरण. एक पाशेचें मरण दिवंक ना. एक फातरान जिवेचें मारचें मरणय ताका दिवंक ना. ताका एक नालिसायेचें मरण. पळया, देव पवित्र, देव पवित्र, देव अभिशक्त, देव सरपदवेदार, देवा थंय पातक ना, देवा थंय कळंक ना, देवा थंय कितेंच उणें पडना. आनी ह्या देवाक विणगो करना जिवेशी मारलो. एक नालिसायेचें मरण. पळया, जेजूक नालिसायेचें मरण. कुर्साचें मरण, मरणा पैकी, मरणाच्या शिक्षा पैकी कुर्साचें मरण श्रेष्ठ, अत्यंत कठोर मरण. कठोर. फातरान जिवेशी मारचें मरण जाल्यार इवण्णी
वा पाशी गळपास दिवन वा तलवारीन वा इटीन बाणान मारून जिवेशी मारची ओडणी पण कुर्सार मारचें मरण एक वळवळ्यांचें मरण आनी ह्या कुर्सार मारचे फुडें जेजूक सरयल्ली रीत आनीकी वळवळ्यांची पळया ताका कैद केलो ताका पोटाक दिवंक ना ताका जरबाद मारयले ताचो दोगलो कान जांबळी कलरचो दोगलो घालो ताच्या माथ्याक कांट्याचो मुकुट सणसिलो ताका थिंपी उडयली ताका थापडां मारली मात्र न्ही भरादीक कुरीस ताच्या कांदार दिलो आनी तो ताणेन वयसो केलो आनी कालवर पर्वत पर्यंत चड अशें केलें कठोर ताची आसली सकत आदल्या राती निमाण्या जेवणा वेळार जेवलो तो दुसऱ्या दिसा 2-3 वरां पर्यंत पोटाक कांयच ना असलो अस्क जाल्लो जेजू तो सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक लब्ध रावलो जाल्यार ताका तसली गत येतिना ते समासंपणाक लब्ध रावलो जाल्यार ताका तसली अस्कत गाय भोगती ना पूण ताणें गुलामाचें रूप घेतलें दुबळ्यान तो दुबळो जालो कलत्यान तो कलतो जालो आनी आमच्या की चड अस्कत जालो तो देखून कितें जालें ताका तो कुर्सा बंद पडलो 1 पावट न्ही 3 पावटी पडलो 3 पावटी कुर्सा बंद पडलो 3 पावटी कुर्सा बंद पडतस कितें जालें ताचें आंग वस्तूर काडलें ताका विणगो केलो आमी पळयता हांव कुर्सार एक ल्हानसो कुडको ताच्या पेंगटाक आसा पूण तो कुडकोय ताच्या पेंगटाक नातुल्लो संपूर्ण रितीन ताका विणगो केल्लो पळया वाटेन येतले आनी ताका पळय ताका आसय ताका थिंपी उडयसय ताची केळकुळां करीसय म्हणल्यार त्या इरादान ताका विणगो केलो पळया पूण देवाक लज भोगली ना विणगेपणाची देवाक लज भोगली ना विणगेपणाची कित्याक म्हळ्यार देवान पातक करूंक ना आदांक आनी एवेक लज भोगली पातक केलें म्हणून पातक करता पर्यंत देवा मुखार ती नागडी आसली एकामेका मुखार ती नागडी आसली पातक करच्या फुडें कित्याक पातक करच्या फुडें तांकां आपूण नागडी आसा म्हूण तांकां कळोवंक ना आनी नागडी आसा म्हूण कळल्यार तांकां लज भोगूंक ना कित्याक ताचें स्वताचें जिवीत असो वेडो तांचेर घाल्लो देखून तांकां ती तांचें विणगेपण तांकां तांची अस्कत गाय म्हूण तांकां दिसोवंक ना जेन्ना स्वर्पाचें उतर देवसाराचें उतर आयकून तांणी पातक केलें तेन्ना तांकां लज भोगली आनी तांचें विणगेपण तांकां दिसून आयलें तांकां लज दिसली पूण जेजून पातक करूंक ना पातक मात्र सांडून सगळ्या मनशा गतीन तो आमचे बरी जियेलो देखून ताका लज म्हूण भोगूंक ना विणगो रावलो तो ताका लज दिसूंक ना कित्याक अपट्ट पवित्र ताचें जिवीत मार्काच्या सुवार्तेंत जर तर मार्काच्या वांजेलांतलो पाशांव आमी आयकलो जाल्यार थंयसर जेजू कैद करतना एकलो मनीस आपणाच्या आंगार गल्ली वोल कान्नुडोन विणगो धांवता तो मार्कू मात्र बरयता जो हांव बरयना लुकी बरयना मातेय बरयना मार्कूच्या सुवार्तेंत मात्र आसा तो एकलो मनीस जेजू कैद करतना आसलो तो वोल पांगोर नासलो वोर पांगोर न जेजू कैद केल्या उपरांत तो वोल कान उडयता नागडोच तो धांवता कित्याक म्हळ्यार मनशाचें पातक एक नागडेपण मनशाचें पातक एक लज मांडाचें जिवीत मनशाचें पातक देवा मुखार नालिसायाचें देखून विणगेपणाचें देखून तो धांवता नागडे विणगो धांवता तो पूण हांगासर जेजूक विणगो केलो पूण जेजूक लज भोगली ना जेजूक लज भोगली ना जेजूक विंगोस कुर्सार किळायलो पळया कुर्साचें मरण कित्याक कठोर म्हूण सांगता हांव तुमकां कुर्सार किळायलो ताका सडावत सोरांक बांदचें आसलें कुर्सार दोरयेन बांदचें आसलें पूण हांगासर पळया देवाच्या पुताक जिवेशी मारच्याक हे सैनीक जावंक पुरो हे जुदेव थोडे मुखेली जावंक पुरो हे शास्त्रीय फारीजेव हे प्रधान याजक जावंक पुरो इतले कठोर रितीन मुखार गेले की ताका कुर्साया किळे मारया म्हणून ताका तांणी आलोचन केली पळया आनी ताका कुर्सार न्हिद आयलो आनी ताका किळे मारले आतां पळया
आमकां एक ल्हानशें इंजेक्शन दिवंक सुई तोपतना आमकां कितलें दुखता, पण ते बरातीक किडे सुत्यांनी चांबडीन मारून ताच्या किड्याक लायतना ताणें मारलेली ती बोबाट, ताणें भोगलेली ती दूख, ताणें व्हडले ते आठाविटे कोण ओरडूंक साध्य, खंयच्या स्वर्तेगाराक बरोवंक तें साध्य जावंक ना. म्हज्या काळजान तुज्या काळजान तें बोगीचें सोडल्यार कोणेंय तें एक्सप्रेस करूंक साध्य ना. मॅक गिब्सनान द लास्ट सपर म्हणून पिक्चर हाडलें जावंक पुरो, द पॅशन ऑफ क्रायस्ट पिक्चर हाडलें जावंक पुरो, तातूं पर्यंत तितली दूख जेजूची वर्णूंक ताका साध्य जालें ना. तसली दूख जेजून भोगली, पूण जेजू पाठिंबो दितलो, जेजू सांगात दितलो, जेजू तुजे सवे हांव आसा म्हणून जेजू खातीर झुजतलो. एकलोय थंयसर येवंक ना. एकली मात्र आवय मरी आसली विधो स्त्री अस्कत बाळ. कुरीस उबो केलो तसो पळया, कुरीस उबो केलो. जेजू 30 आनी 3 वर्सांचो तरणाटो, सुमार एक 70 किलो ताची कूड जाती वा 80 किलो जाती, 80 किलो. आनी ती कूड उबी जाताना पळया काही चिरतात, पळया चिरतात, रगत वळटा. ते रगत पळया, ते रगत कुर्सांत देंवता, कुर्साच्या उब्या आनी आडव्या खुंट्याक ते सारोन ते रगत येता. दाट गिटे जाल्लें रगत येदोळूच ताच्या तकलेंत तावन, ताच्या गायांत तावन, ताच्या सगळ्या कुडीन तावन रगत वळोन गेल्लें. एका मनशाच्या कुडींत सुमार 5 ते 5.5 लिटर मसो रगत आसा, पूण ताचें रगत सडावत येदोळूच खाली जाल्लें. आनी उरलेलें तें रगत देंवोन आयलें कुर्सा वयल्यान. देखून हें रगत मनशा कुळाच्या बाचावेचो संकेत. जेजूचे आमोली रगत मनशाच्या पातकाच्या दुनवेच्या एका पवित्र गडिताचो संकेत. मनशाच्या पातकाच्या नितळ्याचो संकेत जेजूचे आमोलीक रगत. आनी रगत देवान वारयलें मनशा कुळा खातीर जालें. आनी हे संदर्भार तो कुर्सा रूमकडो नासलो. कुर्साचें मरण कित्याक कश्टांचें पळया. एका मनशाक कुर्सा रूम कळयलो जाल्यार, जर तर हातपांयांनी ताका बांदून कुर्सायलो जाल्यार ताका मरोवंक एक सुमार 3-4 दीस लागताले. 3-4 दीस ताका मरोवंक लागताले. पक्का मरनातलो तो, कित्याक म्हळ्यार ताका थंयसर बांदिल्लें आनी ताचेर इल्ली सकत आसताली, उमकडो नासतालो. पूण ह्या संदर्भात कितें जातालें, गीद येवन ताचे दोळे कुंकून काडटाले. ते दोळे जीव आसतानांत ताचे मांस कुंकून घाताले, ताचे कुडीचे विश्वे कुंकून घाताले. आनी ह्या वळवळ्या मोदें दुखी मोदें तो उमकळोन मरतालो. देखून कुर्साचें मरण भिरांकूळ कठोर कश्टांचें मरण, मनशा कुळाचें क्रूरपणाचें मरण तें. पूण जेजू येदोळसो थकुल्लो, जेजूचें रगत कुडीन तें पुरो खाली जाल्लें, जेजूची सकत नातल्ली. देखून जेजू पयलींच मरता, जेजू पयलींच मरता. जे मगच्या भावनो भयणीनो पळया, असल्या आठविट्या मोदें जेजू मेलो. थंयसर आशिल्ल्या शिपायान एकल्यान हो मेला की जीव आसा की म्हणून ताच्या उजव्या कुशीन बली तोपली, पालो तोपलो. आनी तांचे कुडींत कांय नातिल्लें, सकत नातिल्ली, जीव नातिल्लो, पूण तिट्ट जाल्लें एक दाट इल्लेशें रगत आसलें. बली पाटी ओडटना तें रगत उसळ्ळें बळ्या. आनी त्या तुपलेल्या मनशाचो दोळो एक कुर्डो आसुल्लो, त्या दोळ्याचेर पडलें आनी त्या मनशाचो दोळो उक्तो जालो बळ्या. जीव आसतना न्ही, मेल्या उपरांत जेजू जिवीत असो दातार. कश्ट येतल्यांची दुखां पुसतालो, दुस्मानाक भक्षणां दितलो, दुस्मानाक बाचावी दितलो म्हणलो. बरोवसो थंयसर जेजू आमकां दिता. आनी ह्या कश्ट आकांत मदें जेजून उलयल्लीं तीं 7 उतरां पळया उडा साडया. कश्टां आकांत मदें जेजून उलयल्लीं तीं 7 उतरां लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 12 अध्याय 23 20 आनी 3 ओळ 30 आनी 4. बापा तांकां बक्षी,
कित्याक ते कितें करतात ते नेणांत पळया. जेजू असले कश्ट वळवळून आसा, असले संदिग्ध नालिसेच्या मरणा वळख जाला, पण जाल्यारय जेजू कोणाकय दुरसना. ताका शिराप धाड, ताका शिराप घाल, तांकां उजो धाड, गंध कसो पावस धाड, बुर्तुगल धाड, आवर धाड म्हणून तो मागना. वा तांचेर गडगडो पडोवन दी, जगलाणे पडोवन दी, सत्यानाश जावन दी वचोन दी म्हणून तो मागना. तो इतलेंच मागता, बापा बक्षी तांकां ते कितें करतात ते नेणांत. कित्याक म्हळ्यार हांव देवाचो पूत म्हूण तांकां खरेपणी समजलें जाल्यार ते मारते नातले कोण ना. तांचें उणेंपण, तांची अस्कतकायी, तांचें मनशाचें एक उणेंपण हांव कोण म्हणलें सत समजूंक तांकां साध्य जालें ना जाय. आनी ते अनितपणान इतले बुडुल्ले की असतांत इतले ते मेतेर जाल्ले की तांकां सत कितें म्हूण समजलें ना जाय देखून तांकां बक्षी. पळया हांगासर उडास काडीचे. जेजू फळ सोदून अंजुराच्या रुखा म्हळा गेलो आनी अंजुराच्या रुखार फळ नातिल्लें पळोवन जेजून त्या रुखाक शिराप घालो आनी ते रूख बावन गेलो. पळया आनी एक सुवार्थेन पळयता आमी जेजू एक धनी रुखार फळ सोदून गेलो आनी त्या रुखार फळ नातिल्लें. कामेल्याक आपोवन ताणें म्हळें तूं रुखार तर घाल. आनी तूं कामेली कितें म्हणलो, धनी म्हाका एक अवकाश दी, ताचें मूळ सोडयता आनी ताका सारें घालता, ईट घालता, उदक घालता आनी ताणें येवच्या वर्सा फळ दिल्यार दिलें आनी उपरांत दिना जाल्यार कातर उडय. आनी जेजूचें एक तें नेचर त्या कामेल्या बरी, बापा बक्षी तांकां एक अवकाश दी, नेणारपणां ताणें केल्ल्या पातकाची शिक्षा तांकां लायनाका. कित्याक म्हळ्यार तांची जाणवाय भोव उणी. कुंभीची जाणवाय चड गी मनशाची जाणवाय चड? मनशाची न्ही गी. कुंभीची जाणवाय मनशाच्या की कितल्या की ल्हान. एक पटी अशें घडलें, कुंभी आसली आनी तिका इल्लीं पिलां आसलीं. सगळेगाराक एक कुंभी आनी कुंभीची इल्लीं पिलां. सगळेगार कृशीक रयत म्हणटात ताका. तो सकाळीं उठोन गाद्या गेल्लो, जू आनी नांगोर कोण फाटी येतालो 10-11 वरार. आनी येताळा ताची कुंभी आनी ताची पिलां, ती थोडीं पिलां एका कणयेंत आसलीं, आनी थोडीं पिलां वयर आसलीं. सकयलीं पिलां बोंब मारतात, वयलीं पिलांय बोंब मारतात. आतां कुंभी कितें करचें म्हूण कळना. कुंभी इल्लो वेळ सकयल देंवता, ह्या पिलांक बुजयता, परतून वयर सरता आनी त्या पिलांक बुजयता. आनी ह्या कृशिकाक सगळेगारा पळोवन बेजार जाता. तो ताजो नांगोर आनी जू थंय दवरता, कणयेक देंवता. कणयेक देंवन त्या पिलांक कस्तांनी आरोवन वयर घालता आनी कणयेंतलें पाळ धरून वयर येता. पाळ धरून वयर येतना कुंभी दवरून येता आनी ह्या मनशाक सापता. हाका राग येता. हो चिंता ही कुंभी दवरचें नाका, सांजेर कडी करून काय. पूण कितें जाता, कडी करून खावंक पिलां ल्हान आसात न्ही गी, देखून तो उगोत रावता. ताका बारीक बेजार, हांवें कुंभयेक कुमोग केलें, कुंभयेच्या भुरग्यांक वाचयलें, पूण कुंभी कित्याक म्हाका साबली. सपनांत ताका देव दिश्टी पडलो आनी म्हणलो, बाबा पुता तूं कुंभयेच्या की कितलो की तूंच, तुजे मुखार कुंभी कांयच न्ही. तुजे मुखार कुंभयेची जाणवाई धुळीक सामा, देखून तुका ती साबली. तुवें कुंभयेन साबलें म्हूण मतींत वायट चिंतूंक जायना. तशेंच देव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवा मुखार आमची जाणवाय कांयच न्ही, आमी हस्कत कुंभये बरी. देखून हो देव म्हणटा, बापा बक्षी तांकां ते कितें करतात ते नेणात. आनी जेजू कितें म्हणटा ह्या संदर्भार, तुमी बक्षाणी दीस. जशें हांवें तुमची पातकां बक्षिल्ल्यान तुमी एकामेकाक बक्षीस. कितले पोवटी सोमया बक्षीस जायी? 7 पोवटी न्ही, 770 पोवटी. जर तर तुमच्या भावा वा भयणीक तुमी काळजांत बक्षिनांत तुमी वेदी मुखार दानां भेटोवंक येवचें नाका, विसाचें बलिदान भेटोवंक येवचें नाका. देखून तुमी एकामेका बक्षिया, एकामेकाच्या मोगांत रावा आनी हांवें तुमकां दिवचो उपादेश तो तुमी एकामेकाचो मोग करी सई. देखून कुर्सार जेजून हेरांक बक्षूंच्या मारिफात, दुस्मानां बक्षूंच्या मारिफात, आपणाक कश्ट दिल्ल्या, आपणाक इजा दिल्ल्या त्या मनशांक बक्षूंच्या मारिफात
ताणें आमकांय दिलो, आमकां कश्ट दितल्या, आमकां दग दितल्या, आमकां विरोध रावतल्या आनी आमचे विरोध नाका जाल्ले करतल्या त्या मनशांक आमी बक्षीस जाय. दुसरो जेजूचें दुसरें उतर लुका सुवांजेल अध्याय 23 वळ 40 आनी 3. हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय. कोणाक म्हळें उतर जेजून? उजव्या कुशीच्या स्वराक म्हळें. उजव्या कुशींत आशिल्लो सोर. 2 जाण स्वरांक जेजू सांगता कुर्सार उबारलें. 2 जाण स्वरांक तांणी चोरी केल्ली, तांणी अन्याय केल्लो, तांणी वायट केल्लें देखून तांकां फावो जाली शिक्षा थंयसर मेळिल्ली. दाव्या कुशीचो सोर कितें म्हणालो? तूं देवाचो पूत वय जाल्यार तूं कुर्सांत सकला देवन तुका बचाव कर, तुज्या सांगता आमकांय बचाव कर. उजव्या कुशीचो सोर कितें म्हणालो? तोंडांप तुका आनी म्हाका फावो जाल्ली शिक्षा मेळ्ळ्या, पूण ह्या मनशान कांयच करूं ना. ह्या मनशान पिडेस्तांक गूण केलें, खोडकारां नितळ केलें, देवसारां लागल्ल्यांक सुडका दिली, मेल्ल्यांक जिवंत केलें, भुकेल्ल्यांक जेवण दिलें, विधवेचो मोग केलो, भुरग्यांक आशिर्वाद दिलो, सगळ्यांक ताणें देवाचें राज्य परगट केलें. ताणें कांयच एक सूख करूंक ना. तशें आसतना ताका असली शिक्षा मेळोंक नजो आसली. म्हणून त्या दाव्या कुशीच्या स्वराचें तोंड दांपयता. आनी ह्या वेळार जेजून म्हणलीं उतरां. आनी तो उजव्या कुशीचो सोर म्हणटा, सोम्या तूं राज्य पदवी घेवन येताना म्हजो उडास केल्यार पुरो, म्हजो उडास कर. हांव एक उजव्या कुशीचो सोर आशिल्लो म्हण उडास केल्यार पुरो. आनी जेजू कितें म्हणटा पळय हांगा ऐका, बोवा पुरब्याचें उतर हें. हांव तुका सांगता, सतच हांव तुका सांगता, ट्रुली आय टेल यू. प्रॉमिस करून जेजू सांगता, ट्रुली आय टेल यू, सतच हांव तुका सांगता, फोटावन सांगिना. म्हज्या तोंडांत हांव येवचें हर एक उतर सत आनी सत मात्र हांव जाणा, सता भाई दुसरें खंयचेंच हांव नेना. आनी तो म्हणटा, ट्रुली आय से टू यू, आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय. आजच, फाल्यांनी, परवांनी, 7व्या दिसाची मीस जाल्या उपरांत न्ही, म्हयन्याचे मीस जाल्या उपरांत न्ही, वर्साचे मीस जाल्या उपरांत न्ही, आजच, टुडे इट सेल्फ, आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलो. इट्स ए प्रॉमिस, एक बसवणी देवाची. ही बसवणी पळया, बसवणी आमच्या बाछावेची, बसवणी आमच्या सुडकेची, बसवणी आमच्या सर्गींच्या राजाची. फाल्यांनी आजच, टुडे इट सेल्फ, आजच, ट्रुली आय टेल यू, सतच हांव तुमकां सांगता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ही बसवणी जेजू आज आमकां करता. तो म्हणटा हांव जावन आसा जिवीत, जो कोण म्हज्या मारिफात येता तो सर्गीच्या राजा येतलो. म्हजे मास खाता तो केदिंगस बुकेवचो ना, तानेवचो ना. पळया जेजू, देखून जेजू आमकां बास दिता. जेजू आमकां बास दिता आनी म्हणटा, तुमी म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतल्यात, तुमी हर एकलो आसतल्यात, बरें करा, जिवीत जोडा म्हणून ह्या मुखांतर जेजू आज आमकां उलो दिता. तिसरें उतर जेजूचें, जो सुवांजेल अध्याय 19 वळ 26 आनी 27, 26 आनी 27. कितें थंयसर पळयता, थंयसर उतर येता तें कितें म्हणटा? स्त्रिये पळय ओ तुजो पूत. कोणाक म्हळें हें उतर? स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. कोणाक म्हळें? हांगासर स्त्री मरी, मरी पापस्कत जेजूच्या कुर्सा वाटेर सुरूच हांव आखेर पर्यंत आशिल्ली, कैद केल्ली कबड मरयेक पडलेंस संजेच्या वखता ती धांवन आयल्या पाप. मरी तवळ विधो अस्कत, तिच्या सांगात कोणूच नातल्लें. जेजू एकूच पूत, दुसरी भुरगीं ना, विधो स्त्री, तुजें येदोळस मरण पावलो जायसी. आनी संदर्भार विधो स्त्रीक समाजेन स्थान मानना, काम करूंक सोंग जायना, कसलें सीन काम ना. कसले संदिग्ध परिस्थितीर 30 आनी 3 वर्सांचो तरणाटो अचानक मेलो आनी आवय विधो वाटेर पडली आनी हें दूख जेजूक आशिल्लें. आनी ह्या विधो स्त्रियेचें रडणें पळोवन, ह्या विधो स्त्रियेची दुर्गत पळोवन तो म्हणटा, स्त्रिये येदोळ मुसो तो म्हणटालो मायम,
हा स्त्री आहे म्हणटा तो. स्त्री आहे हो तुजो पूत. कोणाक तो पूत म्हण दाखयता? कोणाक दाखयता? जुवांक. सुवार्थ बरयलो जुवांव. ताच्या मोगा सोसीस, जेजूच्या मोगा सोसीस निमाण्या जेवणार जेजून ताच्या हृदया तकली दवरनो. कोण सोम्या तुका विश्वास घाताना पानादीन करतलो म्हणून सांगलोलो. जुवांव जेबेदेवाचो पूत. याकोबानी जुवांव जेबेदेवाच्या पुता मदलो एकलो. गलिल्या सरोवरान मासली पागतालो तो. आपल्या उतर पायाच्या बापायक जेबेदेवाक दोन्ही सोडनो जेजूचो फाटलाव करून गेल्लो तो. जेजूचो फाटलाव करच्या फुडें स्थानीक जुवांवचो सिसावन आसलो तो. आतां जेजूच्या निमाण्या घडये जेजूच्या खुर्सा मळी उबो आसलो तो आनी ह्या जुवांक जेजू आपल्या आवयक उपसून दिता आनी म्हणटा अळे पळय ओ तुजो पूत. आनी मुखार हांव तुजो पूत न्ही. कित्याक म्हळ्यार जुवांव जाण हांव कोण म्हणून. म्हजे हर एक अजापां करतना, हांव रुपांतर जाताना, हांव उदका वयल्या चलतना, लाजारा जिवंत करतना, जायराच्या दुवेक जिवंत करतना, विधवीच्या पुताक नाईम गांवांत जिवंत करतना, शतपतीच्या नौकारा बरो करतना जुवांव म्हजे सांगात आसलो. जुवांव जाण हांव कोण गे म्हणो. देखून तूं एक काम कर आनी मुखार वो तुजो पूत. ताजे उपरांत जुवांव म्हणटा इश्टा ही म्हजी आवय, तुजी आवय. आनी मुखार तुजी आवय, म्हजी न्ही तुजी आवय. मरता पर्यंत तिका मोगान सांबाळ. तिच्या दोळ्यांतल्यान दुकान देवय नाका. जे कितें हांवें करूंक जाय जाल्लें तें सगळें तूं कर. हांवें कशें म्हज्या आवय पळोवंक जाय जाल्लें तें तूं कर. कित्याक हांव आसचो ना, तूं आसतलोय. म्हज्या आवयचें जतन घाण घे म्हणून आवयक जुवांवच्या हातीं, जुवांवक आवयच्या हातीं उपसून दिता. म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो, कितलें एक भिरांकूळ दुखाचें घडीत पळया. लग्ना माटवांत एका दुवेक बापय आनी आवय उपसून दितना कितलीं दुखां गळयतात. हां, इतल्या मोगान हांवें तुका पळयलें, इतल्या मोगान तुजी जतन घेतिल्ली. आतां तुका तुज्या न्हवऱ्याच्या हातीं उपसून दितना आमकां एक पातयेणी आसा. आमी पळयल्ल्याच्या की चड मोगान तुमी ताका पळयतल्यात म्हण आमी बात येता आनी आमच्या दुवेक तुमच्या हातीं उपसून दिता म्हणटा आनी रडटात मस्त आवय बापय. पूण हांगासर जेजू पळया संवसार सांडून वेताना अनाथ जाल्ल्या विधवी आशिल्ल्या त्या एकसुऱ्या आवयक उपसून दिताना कितलें दूख ताका भोगलें ना जायसी. आनी ह्या संदर्भात जेजूक आज मरयेक जेजू आज आमची आवय करून दिता आनी आमकां तिची भुरगीं करून दिता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हें वर्तें भाग आज आमकां फावो जाला. चवथें उतर माथेवाच्या वांजेलांतलें अध्याय 27 वळ 40 आनी 100. कितें म्हणटा थंयसर? म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. माथेवाच्या वांजेलांत आमी आयकता म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. जेजूची हांगासर अस्कतकाय भोव वाडटा. हांगासर जेजू एकसुरो म्हण ताका भोगता. ताचे वळवळे ताका सोसूंक जायना, ताची दूख ताका वर्णूंक जायना, ती सोसूंक जायना. असले संदीत परिस्थिती तो म्हणटा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कित्याक म्हळ्यार ह्या लोकांनी म्हाका तिरस्कार केलो. ह्यो लोक कोणूच म्हाका कुमके घेवंक ना. खाली आयिल्ले तेगा जाणा ताच्या वाटेन. एक सिरेन गांवचो सिमांव ताका कुरीस वोवंक कुमो केल्लो. एक वेरोनिका स्त्री ताचे मुखामळ पुसल्ली आनी एक अरिमतियाचो जुजे ताचो पोंडो थंय जेजू खुर्सा वयलो सकला देवन एक पिवंक आयिल्ले व्यक्ती. हे कोणूच येवंक ना. अस्कत विधव स्त्री आवय कांय करूं जायना. देखून जेजून म्हणलें आसा परजे म्हजे कितें वायट तुका हांवें केलें, खंयच्यान तुका हांवें दुखयलें. परजे म्हजे कितें वायट तुका हांवें केलें, खंयच्यान तुका दुखयलें सांग म्हाका. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाची एक दुखांची एक गजल हांगासर. देखून थोडे पटी म्हणचें आसा आमकां कश्टान वर आयिल्ल्या वेळार म्हज्या देवा कितें तुवें म्हाका सांडलाय म्हणचें आसा. जायते पटी आमकां आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार, अनवर आयिल्ल्या वेळार, दूख भोगिल्ल्या वेळार, आमकां कोणूच ना म्हूण मुगिल्ल्या वेळार थोडे पटी आमी म्हणचें आसा
म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय, कित्याक सांडलाय तुवें म्हाका म्हणून आमी रडचे आसा. देखून जेजू म्हणटा तुमी रडा नाकात, देवाचेर विस्वास दवरा, तुमच्यो तकल्यो उखलून धरा, कळनासतना मागा आनी हांव तुमच्या सवय आसतलो, तुमकां दैर दितलो, तुमच्या कश्टांत हांव आसतलो, तुमचो कुरीस उखलून गेलो, म्हजो पाटलाव करा आनी तुमकां बाचावी मेळटली. पंचवें उतर जुआंवो वांजेल अध्याय 19:28 कितें म्हणटा थंयसर देवा सुमयेचें पंचवें उतर जुआंवो वांजेल अध्याय 19:28 कितें उतर म्हणटा थंयसर, म्हाका तान लागल्या, म्हाका तान लागल्या. पळया हे देवाच्या पुतान संवसारी जिवितांत कुर्सा रुमकळोन उसारची उतरां म्हाका तान लागल्या. तान येयल्ल्या इस्रायल परजेक अरण्यांत खडपातां उदक दिल्लो देव, कळ्या हा, भुकेल्ल्यांक मान्न खाण दिल्लो देव, 5,000 लोकांक 7,000 लोकांक 5 उंड्यान 2 मासलेन वाडलेलो देव आज तान येयला आनी म्हणटा म्हाका तान लागल्या. आनी हो निश्ठूर मनीस कितें करता ताका पळया, कितें दिता, अळमेक शिरक्यान बुडोवन शिरको दिता पिवंक ताका. शिरको पळया उदक रचलेल्या देवाक उदक पिवची पळया हांगासर एक भाग मेळोवं ना, ताच्या अंतकाळार भाग मेळोवं ना. पळया शिरको आंबट शिरको तो सक्तस ताणें म्हळें संपतलें जालें, म्हजो आनी तुजो संबंद संपलो. म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो तान लागल्या. जेजू दनपाराच्या बारार जाकोबाच्या बांय काट्यार गेल्ल्या वेळार समारिताची स्थिती थंयसर आयली. जेजून तिच्या लागीं उदक विचारलें, उदक म्हाका इल्लें पिवंक उदक दिताय की. आनी ती कितें म्हणाली स्त्री, हांव समारिताकार न्हू, तूं जुदेव, जर तर हांवें तुका उदक दिलें आनी लोकांनी पळयलें जाल्यार फातरून जिवीशी मारची शिक्षा आसा. जाणाय गे तूं. आनी जेजू म्हणालो तुजें उदक नाका, हांव तुका उदक दितां. आनी ती म्हणाली तुजेर कोळसो येना दुरी येना, तूं उदक कशें दिताय. आनी जेजू म्हणालो हांवें दिल्लें उदक तूं पियेशी जाल्यार तुका केदींकच तान लागची ना. आनी ती म्हणाली सायबा म्हाका तें उदक दी, म्हाका उदक दी. आनी म्हाका केदींकच म्हाका बांय लागीं उदक व्हरूंक येवचें पडचें ना, देखून म्हाका उदक दी. आनी जेजू म्हणटा हांवूच जिवीत दिवचें उदक, हांवूच जिविताची झर. म्हज्या लागीं येता तो केदींकच तान येवचो ना, म्हज्या लागीं येता तो केदींकच बुक येवचो ना. देखून देवाचें उतर म्हणटा तुमी तान येयल्ल्या न्हू जिविताच्या झरी सरशी येया, तुमी बुकेल्ल्या न्हू जिविताच्या कणा सरशी येया, जिवीत दितली झर. जेजूचें उतर हांगासर आसा, जेजू हांगासर आसा. देखून जेजू म्हणटा म्हाका तान लागले. तुमकां तान लागल्यार जेजू सरशी येया. चडावत अंतकाळार मरतना एक आशा आसता, कितें दिचें म्हणून आमच्या मोगाच्यांक इल्लेशें उदक वतीचें म्हूण आशा आसता न्ही गे. थोडीं मोखतात राखतात पूण अंतकाळार हांव आत्तां भायर वचून येता म्हणटा तितले भितर कुडक जातात, उदक दिवंकूच मेळना. कळ्ळें गे. एकले वाटी अशें आसलें, एकली आवय सिरियस आसली, पूत बायतावन आयलो, आज फाल्यां मरता म्हणून आसली आवय. पुताक फोन केलें, पूत गांवाक आयलो, राखलो, आज मरता, फाल्यां मरता, परवां मरता, उदक दिवंक राखलो, आजी मरोना, फाल्यां मरोना, परवांय मरोना. हाका टेन्शन जालें. आनी रावल्यार कामी वचत कोण ना, पयशे मेळचे ना, बायल भुरगीं भायर येतात. देखून गेलो दुसरे दिसा फाटच्याई. उदक दिवचें बागी मेळोंक ना ताका. पळया तें भाग जायचें म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, भाग. कित्याक म्हळ्यार तुवें केल्लें बरें काम, तुवें केल्ली बरी करणी तुज्या मोगाच्यांक एक थेंब उदक दिवंक कारण जातली. देखून जेजू म्हणटा तान येयल्ल्या न्हू म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां उदक दितलो. 6वें उतर जुआंवो वांजेल अध्याय 19:20 जॉन चॅप्टर 19:30. कितें उतर म्हणटा, संपतलें, दी एंड, संपतलें, जालें, फिनिश. देवाच्या पुताचें संवसारी योजन आजीक संपतलें, देवाच्या पुताचें सोडवण्याचें योजन आजीक संपतलें, जालें. देवान मनशां रूप घेतचें जिवीत आजीक जालें. आनी देव
मनीस देव मनीस जावंक साथ दिना. संपतलें म्हणजे मोगाचे भाव भयणीनो थोडे फावटी आमी म्हणचे आसा जालें म्हजो आनी तुजो संबंद काट आनी मुखार म्हाका आनी तुका संबंद ना. केदोळ पर्यंत म्हाका तुवें दुखां येयलें अशें म्हळें गी भावान भावाक म्हणचें आसा आवयन पुताक म्हणचें आसा अशें म्हण संबंद तुटोवचो संपतलें फिनिश एंड म्हणचें आसा. जेजू म्हणटा कुटुंबा संबंद संवसारी जिवीत संबंद तशें न्ही एंड करचो न्ही. तुमी एंड करीसय संपत तुमी समाप्त करीसय तुमची पातकी जिवीत. कशें ते प्रद्वारी स्त्रियेन सिमो फरिजेवाच्या घरा जेजूच्या पांयाक रडोवन दुखांनी ते पांय भिजयले केंसांनी ते पांय पुसले सुगंध द्रव्य ओतून ताका उमो दिलो आनी पातकी जिवितां पाठ केली आनी म्हळें संपतलें. पातकी जिवीत संपतलें खोटें जिवीत संपतलें अनितीचें अन्यायाचें जिवीत संपतलें आनी नवें जिवीत नवी सुरवात. आज म्हणूंक जाय 40 दीस आमी उपास मागणें करना शनीच्या बुधवारा दिसा आमी माथ्यार गोबर घालून आचरण केल्ले दीस आजी संपतले. थोड्यांनी मास्क खावचें सोडुल्लें थोड्यांनी मासली खावची सोडली थोड्यांनी सोरो पिवचो सोडुल्लो आनी थोड्यांनी आनी घालें पुरो सोडुल्लें. अब्बा आज संपतलें बास्ट फाल्यां तो सुरू बॅटींग. 4 किलो मांस खावंक ना हांवें करेजमांत 8 किलो एक हप्त्यान मूग दिता कळ्ळें गी. 4 बटली सोरो पिवंक ना 8 बटली फिनीश करता एका हप्त्यान. पळया संपतलें. थोड्यांनी म्हणचें आसा आनी कितले दिसा फादर आनी 1 गेलो शुक्रार 2 गेलो 3 गेलो सर्जाच्या होटलांत बत्ताना मासली पुरमळेताना आशा जाता फादर केदाळ मुग्दलें मुग्दता म्हणून पळया अब्बा आज संपतलें. तशें जावंक नजो म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो. संपतलें कशें तुमचें पातकी जिवीत संपतलें तुमचे वायट सवयो संपतल्यो तुमचें खोटें जिवीत संपतलें आनी नव्या जिविताची सुरवात आसता जायसय. नाजाल्यार नाई बाला डोंको सिंधीच्या बुधवारा दिसा नळयेंत शिमटेंत नळी रिगोवची पेट्याच्या ती कितले दीस आसता 40 दीस नीट आसता कळ्ळें. निमाणो शुक्रार जाल्लो तो आलेली सोनवारा पाटींग काडची परतून डिम्मा तशेंच आदल्यांत जिवीत कितें फायदो. करेजमाचो काळ देखून पातकी जिवितां पाठ करचें जिवीत संपदूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. निमाणें उतर लुका संवंजेल अध्याय 23 वळ 40 आनी 100. Luke chapter 23 Luke chapter 23 verse 46 कितें म्हणटा हांगासर. बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातान उपसून दिता. हांयचें कीर्तन. बापा म्हजो आत्मो तुज्या हाती उपसून दिता. पळया हांगासर देवाचो आत्मो देवूच उपसून दिता. संवसारी जिवितांत मनीस जावन आयिल्लो जेजू ताचो आत्मो तो देवा थंय उपसून दिता आनी म्हणटा बापा म्हजो आत्मो तुज्या हाती उपसून दिता. आनी हांगासर जेजू कितें आमकां संदेश दिता आमचे थंय 2 जीव आसात. एक कुडीचो जीव आनी एक आत्म्याचो जीव. आमचे थंय 2 सैमां एक आत्मीक सैम आनी एक रक्तमासाचें सैम. आनी जेजू म्हणटा तुमी रक्तमासाच्या कुशा प्रमाणे जियोवचें न्ही आत्म्याच्या कुशा प्रमाणे तुमी जियेसय. आत्म्याच्या कुशा प्रमाणे देखून नास जातल्या कणा खातीर वावूर नाकात बगर वावुरा तुमी सासणां बाळतात असल्या कणा खातीर. देखून तुमचें जिवीत आत्म्याचें. आत्मो देवा तावन आयिल्लो पळया आदांक देवान मातयेचो रचलो न्ही गे आनी आदांच्या नाकान कितें पुसलें करून स्वास पुंगलो. तो देवाचो आत्मो. तो देवाचो आत्मो मनशा थंय जियेता आनी तो आत्मो आमचे थंय आसा तो आमचे थंय भायर येतलो एक दीस आनी कोणा सरशी येतलो देवा सरशी. देखून आमी कितें करी जाय स्वकुशेन संतोशान आमी मरच्या त्या घडये आमचो आत्मो देवाक भेटोवन दी जाय. जेजून भेटोवन दिलो जेजू थंय पातक नातिल्लें जेजू थंय वायट नातिल्लें जेजू थंय खोटेपण नातिल्लें देखून जेजूचो शुद्ध पवित्र आत्मो देवाक भेटोवन दिलो आनी आमी तसलोच आत्मो देवाक भेटोवन दिवंक जाय. थोडे फावटी मलगड्यांची भेट करतना कुमगार व्हरून येतना म्हणचें आसा फादर आमकां बरें मॉर्न मागा फादर आनी कांय ना जिवितांत बरें मॉर्न मेल्यार जालें म्हजो आत्मो तयार आसा हांव सदांच सोम्याक तो अर्पण दिवंक तयार आसा म्हजे बसत मागा म्हूण जायत्या जाणां म्हणचें आसा कित्याक म्हळ्यार तीं तयार आसात मरोंक. आनी आमी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो आत्मो देवाच्या हाती उपसून दिवचें तसलें आयत्य आसलेले मनीस जावंक जाय. देखून जेजू म्हणटा तुमी 5 बूद आशिल्ल्या देडयां बरी जाय होरेत येताना आनी बागलाक ठोके मारतना तक्षण उक्तें करच्या त्या नौकरा बरी तुमी आसूंक जाय. आयत्य तुमी आसूंक जाय. तुमचो आत्मो केदाळ सोमी देव विसारीत पाटी आनी तो दिवचो तसलो तयार आसचे मनीस तुमच्या बागलाक ठोके मारतना उक्तें करचें तसलें
तुमी तयार असलेले मनीस सांगू जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडी न्ही चिंतना मतीन दवरतना आमी आमचो आत्मो देवा तुज्या हाती ओपसून दिवता म्हणल्यार त्या उतरा काल जिवच्या देवा स्वादार मागया. आमी आमच्या 7व्या दिसाची मीस हेरांनी भेटोवन आमचो आत्मो सलवार जायचे म्हणना, म्हयन्याचे मीठ हेरांनी भेटोवन आमचो आत्मो सलवार जायचे म्हणना, वा वर्साची मीस हेरांनी भेटोवन आमचो आत्मो सलवार जायचे म्हणना. तो करच्या फुडेंच म्हजो आत्मो बऱ्या जिविता मुखांतर देवा सवय आयत दवरया, देवाक तो समर्पण दिवंक तयार दवरया आनी म्हणया बापा म्हजो आत्मो तुज्या हाती ओपसून दिता म्हणून हें बरें मोर्न मरया आनी खंडीत आमी सासणाच्या जिवितांत सोम्या सोमे जिवंक शकतले. हांव असले जिविता काल आमचें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या प्रतिरितीन ह्या देवस्तुते वेळार विशेश करून आमी मागया. आमेन. दुसरो भाग संभ्रमीक प्रार्थना. देवाचे उतर नियाळून देवाच्या विचित्र योजनाचो अर्थ समजल्ल्या आमकां विविध गरजां खातीर मागोवंक पवित्र सभा आपयता. ही तेसावां आज व्हडल्यान परगडटाना मण्याऱ्या बराबर आमी ह्या तेसावां पासत भक्तीन आनी भावार्थान मागया. मोगळ बाबडीनो पवित्र सभा आज विविध गरजां खातीर मागता. ही मागणी करतना आमी सुरू आपोवणी दिता मागोवंक, ताच्या उपरांत बी घालता. उपरांत आमी परत दबाची मागणी म्हणटा. उबी रावया. मागया आमी देवाचे पवित्र सभे पासोत अख्ख्या पृथ्वीचेर आमचे पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा आनी आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक तांबन आसतना वाकाणच्या ताणें आमची जीण सवस्थकायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. उबी घालया. उबी रावया. सर्व पदवेदारा सासनाच्या भोवमोगाळ देवा, जेजू सवय सगळ्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उगडापी केली. हाके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेक भवार्थान सदां तीर करून दवर आनी तुज्या काकुळतीन सदां सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं मागया आमी. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पासो धर्मदूताच्या वर्गांत अख्ख्या पवित्र सभेचो बापोयानी गवळी जावं देवान ताका विंचून काडला. ही बरादीक जबाबदारी विश्वासीपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे कुशे प्रमाणे देवाची परजा चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. दिमी घाली. अगणी जाणवेच्या आनी सर बलिश्ट देवा, भगवंत पेद्रूचेर आनी ताच्या फाटल्यान येतल्या हर एका भगवंत बापाचेर आख्खे पवित्र सभेची बरादीक जबाबदारी तुवें तारोवन दवरल्याय. आमच्या भगवंत बापान आपल्या जाणवयाच्या उतरान आनी परजळी देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णायाची वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या थारवाचेर उप्रासलेल्या वादळा मध्ये धैर्यादीक थांडेला बरी तिरासणेन सुकाण दवरूंक तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगळ्या आपल्या शेळयांक राखोवंक आनी सोरोंक आनी तांचे पासून मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी धैर्यान तांकां बर म्हण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं
मागया आमी सर्व धर्म मर्यादांच्या वर्गा आणि बाबार्थ्या पासो पीटर पौल आमच्या गवळी बापाक आणि समेस गवळी बापांक याजकांक प्रधान सेवकांक आणि सर्व धर्म मर्यादांक सगळ्या बाबार्थ्या बराबर राख आणि सांभाळ म्हण बापा लागी मागुया. सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या भोवमोगाळ देवा, तुझ्या पवित्र आत्म्यावर जेजूचे अख्खे गुडार्थ कूड तू पवित्र करताय, सलयताय निवडयताय. हे गुडार्थ कुडेच्या संध्यापासून म्हणजे आम्हा समेस्तांपासून आमचे मागणे आम्ही करता ते तू दयेन ऐक. आमच्या जण एकल्याच्या पोवण्याप्रमाणे तुझे साखरी विश्वासीपणान करूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मागया आमी ख्रिस्ती धर्माच्या नव्या सिसा पासून भावार्थाची सता मनात आणि काळजान घेवन तांकां आयती कर म्हण आनी पवित्र स्नाना वरवीं तांची सर पातकां बगसून आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक तांकां एकवटाय म्हण आमच्या दयाळ बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या भोवमोगाळ देवा, तुझे पवित्र सभे सदांच नवी भुरगीं देऊन तिका तूं फळाबत करताय. पवित्र स्नान घेवंक तयार जाल्ल्या नव्या शिसांचे गिन्यान उसवाडाय आनी तांचो भावार्थ चडय आनी पवित्र स्नानाचे जरी नवो जल्म दिवन तांकांय तुजी आपणायलेली भुरगीं कर म्हण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मागया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरता ते आमच्या सर्व भाव भयणी पासो काळजान आनी करणे सत सोदूंक तांकां कृपा दी म्हण आनी आमच्या सांगाता तांकांय सगळ्यांक आपले केस पवित्र सभेन एकठांय कर आनी सांबाळ म्हण बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या भोवमोगाळ देवा, शिंपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळताय. तुज्या पुताच्या इंडाचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्थानांत तुका भेटयतल्या समेस्तांचो एकवट एकाच अखंड भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मागया आमी आमच्या सुदैव भाव भयणी पासो देवाची विसलेली परजा सावन तांणी सर परजा मध्ये देवाचें उतर पयलें आयकलें आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिवा देवाच्या मोगान वाडूंक आनी करार केल्ल्या देवाचें विश्वासीपण वळखून ताका विश्वासी रावूंक आनी ताच्यो भासवण्यो संपूर्णायन बगूंक तांकां फोव कर म्हण बापा लागीं मागुया.
ससनाच्या सर्व पदवेदरा देवा आमच्या बापा अब्रामाक आनी ताचे संत देव तुवें बासवण्यो केल्यो देखून विश्वासान आमी तुका हें प्रार्थना करता परवीं तुवें तुजे करून घेतलेले परचेक बसयलेल्या सडोंदरा वळखूंक आनी ताचे वरवीं बसयलेलें दायज बगूंक पावय हे आमचे मागणे देन आयकून घे जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं मागया आमी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक आपलो सडवणदार म्हूण वळखून घेनात तांचे पासो देवा नेमलेल्या एका सडवणदारा मानून घेवन आनी सडवणेची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया सर्व पदवेदरा आनी ससनाच्या भोवमोगाळ देवा संवसारांत हिशोब नासलेलो लोक आजून जेजूचेर बाबार्थ दवरिनात तांकां सगळ्या खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कृपा दी आनी सताच्या उजवाडा पावय तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय तुका वळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचे गोट संपूर्णान समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी सदांच तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं मागया आमी देवाक वळखून अंत्या मनशा पासो खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद्द जिवा देवाशी पावोवंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या कनवळ्या बापा लागीं मागुया सर्व पदवेदर आनी ससनाच्या भोवमोगाळ देवा समेस्त मनशांनी तुका अत्रेगान सोदूंक आनी तूं मेळचो म्हण तस दोशी जावंक सगळ्यांक मनशांक तुवें रचल्याय क्रिस्ती लोकांच्यो बऱ्यो कन्या पळोवन तुजो दयाळ मोग वळखूंक आनी अशें सगळ्या अडखळींचेर जैत व्हरूंक तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी हे परी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या समेस्ताच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दोशी कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं मागया आमी हर एका देशाच्या राजकारभाऱ्या पासो देवाच्या कुशा प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे भाशेन सर्व देशांनी खरी स्वतंत्र आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो कुशो घट कर म्हण आमी बापा लागीं मागुया सर्व पदवेदर आनी ससनाच्या भोवमोगाळ देवा सर्व मनशांची काळजां आनी सर्व लोकांचे हक्क तुज्या हातांत आसात हर एका देशाच्या राज्य कारभारांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुजे कृपेन तांच्या राज्य कारभार घाल देशान लोकांक शांती समाधानाचो आसरो आसूं सर्व वाठांनी गांवचे सुदारण जावं आनी समेस्तांक आपल्या धर्मा प्रमाणे जिवंक सत्य हक्क मेळूं हे आमचे मागणे बळेपणान मानून घे जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं मागया आमी तरातराच्या वायटांक सांपडलेल्या पासो मनशांची मनां सगळ्या असतांतली निवार म्हूण पातक्यांक देंवसराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण सर्व तरांच्यो सांखळी आनी बांदपास मोडून उडय म्हूण
बुकेल्ल्यांक काण जेवण पिडेस्तां भलायकी कैद्यांक सुडका दी म्हूण पैणाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण परदेशांक आपापल्या मायंग गांवांत आनी मरणाचे तणीन आसलेल्यांक सर्ग राज्यान पावय म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या भोव मोगाळ देवा, दुखेस्तांची तूं बुजवाण कश्टे दिल्यांची तूं गठाय, सर्व तरांच्या कश्टा विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्यांक कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव अशें तुज्या दयेळ्याची कनवळ्या बापाच्या काळजाची गोडसाण साकून बुजवण आनी संतोस्ती भोगूंक फावो जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. तिसरो भाग पवित्र कुर्साचे आराधन. आयचे देवस्तुतीचे केंद्र कुरीस आनी त्या कुर्सार उमकलचो आमचो स्वामी जेजू. नलिसायाचे आनी अकमनाच्या कुर्सार जेजू मेलो आनी जिवान जावन तो कुरीस जैताचो आनी मानाचो केलो. ह्या कुर्सातावन आमकां बचावी लाभली. त्या कुर्साक आतां भक्तीन आनी भावार्थान मान करया. आतां मोन्यारी कुर्साचे आराधन चलयता. आपले रुकाड कुर्साचे ताचे रूम काढलो संसारासो सोडवणदा नमस्कार करूया. आपले रुकाड कुर्साचे ताचे रूम काढलो संसारासो सोडवणदा नमस्कार करूया. आपले रुकाड कुर्साचे ताचे रूम काढलो सोडवण संसारासो सोडवणदार
येया नमस्कार करूया. पुश्या मोगाच्या बाबणीन आतां कुर्सा सोमो आसतलो. दोन कडेन कुरीस दवरून आमी रावतले. हांव तुमी भक्तीन येवचें आनी कुर्साक मान करून ताका उमो दिवचो. ह्या वेळार जमो जाल्लें दान भगवं जगाच्या निर्वाणा खातीर गुडी बापाच्या निवासाक धाडूंक आसतलें. निमाणें निर्जी कुडीक थंयसर दान जमो आसचें ना उडास दवरा. ताचें दान कितें आसा तुमी हांगास आतांच येत दाना वेळार तुमी घालचें. जीवन जालो नव्यान येतलो कुर्साक मानाता निवरान मान फावो केलो कष्टा मोरनान सर मनशांक बरवो सोदेलो नमान तुका पवित्र कुर्सा Samcha somyacha
सोडवंता पृथ्वी आनी मळबा मोदे संसार सरासर दिता उलो आमा सर्वांक पाटला मोजो कर नमान तुका पवित्र कुर्सा नमान आमच्या मोगात करता नमान कुर्सा सैते मोता नमान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या गोवांकण मातयेन पडून जशे मरण पावता कुर्साचेर आपणाकच जेजू पापा करपिता पृथ्वेता नवो जीव जशे मोदेव नेता सासनीक जिवीत आमा पात्यान तो जोडून दिता नमान तुका पवित्र कुर्सा नमान आमच्या मोगात करता नमान कुर्सा सैते मोता नमान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या कुर्सा मरणा पर्यंत जेजू कालतो जालो जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो कुर्सान आत्मानाता निवरण मान फावो केलो कष्टा मोरणान सर मनशाक बरवो सोवू दिलो नमान तुका पवित्र कुर्सा नमान आमच्या मोगात करता नमान कुर्सा सैते मोता नमान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या चवथो भाग पवित्र कुमगार सगळ्या वर्सांत आज मात्र पवित्र सभेंत मिसाचें बलिदान ना तरी पवित्र सभेच्या भुरग्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या दैवीक उतरान आनी कुडी रगतान पोरसीत जाल्ली आमी आतां जेजूची कूड आनी रगत सेवंक मुखार सरया येवकारिस्तांतल्या जेजूतेय आमचो भवार्थ घट करया आनी कुमगाराचे रितीन वांटो घेवया
उभी रावया. आमच्या सुडोंदराची आज नामोतीन दवरन ताणें शिकलेले मागणे भोवभक्तीपणी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेले आमची तांव तशें आमची पदकां बगोस, आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली आमकां निवार. देखून जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडोंदर राजा क्रिस्ताचे आनी वरोशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक स्वर्गी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमये जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सोंक वेता. ही म्हजेर जडती आनी केस्तारी न जावं, पूण तुजे काकुळतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. पळया, ही जावन आसा देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शिडयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमयाक तरेचे म्हाका पावना, पूण जे करून म्हाका भलायकी मेळटली. मगळ बाबडीनो क्रिस्त प्रसाद सुवेळवो जेजूचे मास उंड्या रुपी समकू येता. भक्तीन कुमगार तुमी सेवसो चडावत जिबेर तुमी कुमगार सेवल्यार बरें. कालच्या दिसा आमी सगळ्यांनी जिबेर कुमगार काण गेल्लो. आजूय तुमी जिबेर कुमगार सेवंक जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. Puja
दिता अग्नी काळजा थाय तुझे परी हावेची म्हाका उलो दिताय काळजान म्हज्या करून बिना तुझे ताबेन घेता तुझ्या येण्यान जोडून घेता निरंतर समाधान तुझ्या येण्यान जोडून घेता निरंतर समाधान जेजू मोगाळ जेजू दयाळ मोजे तुयें काशिता स्वागत तुका काळजान मुझ्या आत्म्याक तुझ्या घटाय मोगास म्हाका ओपून दिताय आत्मी काळ जाता प्रार्थूया. सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या भोवमोगाळ देवा, आमच्या भोवमोगाळ दयाळ बापा, जेजूच्या बागेवंत मरण आणि पुनर्जीवनपणावर मी आम्हा मनशांक तुवें नव्यान जीवन तुजें जिवीत दिलें. कनवड्यान तुवें आमकां दिलें जिवीत आमचे भितर सदांच सांबाळ आनी वाडय. ह्या गुटान वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी साल सदांच तुका मानता तशी हाडूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसया. आयच्या देवस्तुतेंत वांटेली जाल्ल्या भक्तीपणी पात्र घेतिल्ल्या समेस्त भाव भयणी भक्तिकांक भुरग्यांक युवजना समेस्तांक अभिनंदन पडयता. तशेंच माध्यमा मुखांतर ह्या सेरेमनींत वांटेली जाल्ल्या समेस्तांक हांव अभिनंदन पडयता. देवाची भरपूर आशिर्वादा तुमचेर मागता. समिया जेजूच्या कश्ट मरणाच्या पाशवान वांटेली जावन भगवंताचें आचरण केल्ल्या तुमकां समेस्तांक
अभिनंदन. आज सुम्याची निर्जीव कूड सोबयलेल्या धर्म भयणींचो आयसीएम संद्यांचो तशेंच तांकां संगात दिल्ल्या आनी सहकार दिल्ल्या समेस्तांचो उपकार बावडटा. फाल्यां दिसा मदें हांगासर कसलेंच भक्ती कार्य आसचें ना. सांजेची देवस्तुती 7:15 वरार सुरू जाता. सर्वांनी वेळार येवचें. फाल्यां उजवाडाची रीत तशेंच पवित्र स्थानाच्यो बसवण्यो नव्यान करूंक आसा जाल्ल्यान तुमी वाती हाडच्यो. पूण वातयेचें मेण दंडीर पडनातले बरी जगती मांडावळ तुमी करची. तुमकां दुंप बेंजार करूंक जाय तर उजवाडाच्या रिते वेळार आमी तो करता देखून तुमी दुंप हाडचो. फाल्यां सांजेच्या देवस्तुते पर्यंत पवित्र सभा मौन सांबाळटा. ह्या दिसाचें पवित्रपण सांबाळूंक तुमकां उलो दिता. फाल्यां सांजेची देवस्तुती व्हड ग्रेस्त आनी दबाजीक देवस्तुती आनी लांब देवस्तुती देखून व्हडा उर्बेन आनी भक्तीपणान आमी वांटिली जावया. जे कोणाक देवस्तुती आसा तांणी वेळार देव तेंपलांत हाजीर आसचें. तांणी काणी काडूंक आसा तें मतीन दवरचें. ह्यो आयतार पास्कांचो आयतार त्या दिसा सकाळीं 8 वरार एकसमीस उपरांत नव्यान आशिर्वादीत केल्लें उदक वा आगमेंत तुमी व्हरयेत. पूण फाल्यां रातीच्या मिसा उपरांत कोणेंच आगमेंत व्हरचें न्ही. आगमेंत व्हरतना बरो आयतारा तें पवित्रपणी आनी शिस्तेन व्हरूंक विनंती. शिंपी नाकात वा गुड्डय नाकात. आयच्या देवस्तुतेक फुलां हाडलेल्यांचो उपकार बावडटा. फाल्यांच्या दिसाय आमकां आबोलीं कळ्यांची आनी शिवट्यांची गरज आसा. फाल्यां सकाळीं 10 वरां भितर ती हांगासर हाडून दिवची. फाल्यां सकाळीं इगर्ज नितळ करूंक आसा. तशेंच उज्याची उदकाची तशेंच पास्काच्या वातीची तशेंच देवस्तुतेच्या इतर मांडावळाची जायती तयारी करूंक आसा. ह्या सभेक उदार मनाच्यांनी येवन कुमोग करीसय म्हूण विनंती करता. आमच्या युवजनांनी अल्तार भुरग्यांनी तशेंच एसोसिएशन संद्यांनी फिरगजगोळी परिशदांनी येवन हो इल्लो वावर करूंक तुमकां हांव उलो दितां. हो सेवेचो वावर फाल्यांच्या दिसा सुमेच्या जिवंतपणाच्या परबेक तुमी करीसय म्हूण विनंती. आतां सुमेची निर्जीव कूड फुडें हाडटात. आमी ती बेंजार हांगासर करता. उपरांत सर्वांनी निमाण्या प्रार्थनाक उबी रावचें. निमाणें प्रार्थना जाल्लेंच शिस्तेन 2 लायन करून मदल्यान 2 लायन करून ह्या निर्जीव कुडीचो उमो तुमी घेवचो आनी बगलेच्या वाटेन तुमी घरा वयचें. तुमी घरा वयता आसतना मौनपणी सांबाळचें. मौनपणी तुमी घरा वयचें. कित्याक आयचो दीस सोमयाच्या मरणाचो दीस. पवित्र सभा कठीण मौन सांबाळूंक आयच्या दिसा उलो दिता. ह्या खातीर आयच्या दिसा देवस्तुते उपरांत भायर वाठारांत कोणीय उलोवंक रावचें न्ही. बेगीनच तुमी घरा वयचें. फाल्यां सांजेच्या मिसा उपरांत उलोवंक आनी उल्हास पाठोवंक जायतो अवकाश आसा. ते मतीन दवरन आयच्या दिसाचें पवित्रपण सांबाळूंक मौन सांबाळूंक तुमकां उलो दिता. आतां निर्जीव कूड मुखार हाडची.
सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या पुन्हा जिवानपणाचो बरवसो धरून तुझ्या परजेन ताच्या मरणाचो भक्तीपणे उगडास केला, तर तिचेर सुबामपणी तुजो आशीर्वाद पडोवन तिका तुझे बक्षणे फवसांव आनी बुजवण मेळो, तिचो भवार्थ वाडत वसो आनी सर्गीच्या मार्गान थीरपणान चलोवन सासणाचें सुख ती भोगूंक पावो, हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. मदल्यान येवन बगलेन पाटी वेच गीत गाया. मदल्यान येवन उमोगाण घेवन तुमी पाटी मौनपणी घरा वेच.